सुर्गीचे बाबा आमी तुका दिनवासता आनी वखणटा ह्या वेळा पासत तुका वखणटा आजच्या दिसा पासत तुका वखणटा तुज्या उतरांसून आमकां आयज तुवें ब्रदरीच्या तोंडांसून उलयलाय आनी एलिस्टनाच्या त्या पासत जेजू आतांय तूं तोच पवित्र आत्मो म्हज्या तोंडांसून उलयता म्हणून तुका आर्गायता तुका दिनवासता जे उतर इतलें जिवें आनी सोडसोडीत त्या उतराचें एक्सप्लेनेशन तूं आमकां दिताय आनी तें उतर सारकें सोंपें आनी सादें करून आमकां शिकयताय म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आमी दिनवासता तशें तुजें उतराचें आमकां बसपाक एक सोयीक दिलेल्या बसत जशें मारी तुज्या उतराची बसली आनी आयकलें तशेंच तूं म्हणटाय आमकां तुवें एक मारये भशेन हें बरें तूं आमकां सगळ्यांक म्हणटाय बरें तें काम तुमी वेंचून काडलेलें आसा तुजेशी बसोन उतर आयकपाचें हो बरो सोयीक तुवें आमकां दिलेल्या पासत तुज्या पांयाची बसोंक जशी मारी बसली आनी मारयेक म्हटलें तुवें बरो तें वावर वेंचून काडलाय जायते सुवातेर आमी जायते खेपो माट्टा जाता पूण हे सुवातेर आमकां तुवें मारये भशेन बसयलेल्या बसत आनी ह्या वेळार तूं म्हजी खोशी कांयच न्हू जेजू पूण तुजी खोशी म्हाज्या तोंडांसून उलयताय म्हूण तुका आर्गायता आमी कश्यो बियो घालता आमच्या जिबे वचून तेच आमच्या जिवितान पीक येता आनी तेच आमी लुवता तूं आमकां सारकें सोंपें आनी सादें तूं म्हज्या मनान चित्ताय पवित्र आत्म्यान तोंडांसून उलयताय हे देवकतार म्हूण तुका आर्गां दिता आनी तुका एकवार दिता हे वेळार एक क्लासीचो कंट्रोल घेवपाक सगळे डिस्टर्बन्स स्पिरीट आमी कमांड टू गो एंड लीव दीस प्लेस आमी तुका डिस्टर्बन्सचे आत्म्या वच आनी ह्याच वेळार सोड ही जागो कित्याक हो जागो जावन आसा पवित्र आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी जाता थंय आसा पूण तुका आमी पवित्र आत्म्याचें नांव पवित्र आत्मा कंट्रोल घेता आनी सगळे देवचाराचे कितें मान्य आसा सगळें पिसरून पडटा म्हूण तुका आमी आर्गायता दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन हालेलुया 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 बसया सगळीं ब्लेस आहा सगळीं ब्लेस आमी शिकतलीं वॉट वी सो वी वील गेट आमी कितें ओंपता तेच आमी लुवतलीं आमी जर ब्लेसिंगाची आशिर्वादाची बी लुवता जाल्यार आमी कितें घेतलीं लुवतलीं कितें जर आमी म्हणपाची गरज आहा एकूच आशिर्वादूच म्हणया देवान आमकां एकाच आशिर्वादान भरलेलीं आसा आं आशिर्वादानूच कित्याक आमी आशिर्वादूच म्हणटा सदां येयलेले खबर कशी आसा आमी सगळीं टेस्ट करता तुमकां एनॉयटेड ब्लेसींग अदर्स आमकां नाका हो आशिर्वाद घेतला तो आमकांच धरूंक जावो काय आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक जाय आसूं आमकांच पुरो न्हू आमी दुसऱ्यांक वाडटले हांगा आमकां दिश्टी पडटली आसली आशिर्वाद सगळो पळय आमी बी कसली घातली आमी बी कसली घातली बी गरजेचें आसा बी सांबाळोवंक आमी जर भावार्थाची बी घालता जाल्यार आमी सांबाळपाक गरज न्हू आतां शेतांनी आमी थोड्या दिसांनी कितें घालतलीं आतां शेतान अळसाणो बीन घालता न्हू कितें कितें घालता आं कोणग्यो लायता रोंपे लायता कोण कांय घालता पूण तीच बी घालता तीच किल्लायता काय दुसरी बी घालता दुसरी किल्लाता आतां वॉटरमेलनाची बी घातल्यार कोणग्यो किल्लाता आं हे गोंयान जाता ना वॉटरमेलन जाता सो आमी कसल्यो बियो घालता आमच्या दिसपटी जिवितान कसल्यो बियो घालता आमी आतां न्यू इयराच्या भितर न्यू इयर न्हू आजुनूय हॅपी न्यू इयर सगळीं हॅपी न्यू इयर जालें काय एक्स्ट्रा इयर जाला आमचो आनी एक वर्स येयलें जिवितान निवी जाल्या आमी नवी जाल्या नवी जाल्यार आमकां नवें म्हणजे कितें समथींग न्यू न्हू न्यू म्हणजे नवें न्यू पोन्ने गेले न्हू
पोरणे गेले रियली आमचे पोरणे गेला काय होल थिंग इज पास अवे फ्रॉम अस आं जाल्यार न्यू इयर जाता तो आमचेरूच आसा न्हू आमी डिसिजन घेवंक जाय न्हू खरेंच आमी नेवे वर्सा भितर सरता जाल्यार आमी पोरणे आनी फॉरगिवनेस जायते आमकां राग आसा ना राग ना कोणाक राग ना गेला न्यू इयराकसून गेले काय पयलींच गेल्ले देव आमकां कितें सांगता न्यू इयरा भितर सरतना एक स्क्रिप्चर देव दिता पळय आमी देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा तें आयजाया 43:18 आनी 19 पळोवया खरीच आमी हें वाचून पळोवया आमी खरोच आमचो नवे वर्स काय आमचे एक्स्ट्रा आनी एक वर्स जालें तें आमच्या जिवितांत आमचे कडेन आन्सर आसा हो 18-19 वाच आदल्या गणिताच्यो आनी उगडास करू नाकात कोरात म्हणटा का आदल्या गणिताचे उगडास कोरा म्हणटा करू नाका म्हणटा शुअर आमी कोत्ता काय आनी हे कोणाक सांगता देवाचें उतर आं तूं म्हणटा आमी कोत्ता आतां कन्फ्युजन कशें न्हू ती म्हणटा आमी उडास कोत्ता आनी देव सांगता आमकां उडास करूं नाका कितें करपाचें आमी हे नवे वर्सा आदलेच घेवन बसपाचें लास्ट इयर कितें जालां तें आं न्यू न्हू फुडें पळोवया कितें म्हणटा तो पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मोनान हाडू नाका मोनान हाडूं नाका म्हणटा न्हू पयलीं कितें जालां तें येता न्हू मोनान येयना मोनान कोणी कितें म्हटलेलें तें कोणी दुखयल्लें आनी खंयसर उलयल्लें केन्ना उलयल्लें कितलीं वर्सां जालीं सगळें उडास उरना देव म्हणटा आमकां तें उडासूच हाडूं नाका आनी तें उडास हाडल्यार कितें जातलें तर आमच्या लायफान पळय देव कितें म्हणटा फुडें पळयात एक नवें कर्तुत्व हांव करूंक वेता तें घडोवन येता दिसना तुमकां क्वेश्चन मार्क म्हणटा तो दिसोना कित्याक आमकां दिसोना हें नवें कर्तुत्व देवान करून दवरलां तें कित्याक दिसोना आमकां नवे वर्स आमी सदांच नवे वर्स जाता नवें जाता आमच्या जिवितान कित्याक आमी पोरणे आजुनूय घोट धरून बसलेलीं आसा पोरणे सोडिना आमी जरी आमच्या मनान चिंतना येयली परत आमी तेजें चिंतता न्हू कोणी कितें म्हटलेलें मागीर फुडें चिंतता मागीर कंटिन्यू जाता मागीर तें बरें केलां तें दिश्टी पडटलें तेका लागून तो क्वेश्चन मार्क म्हणटा आमकां पळयात म्हणटा आपणें कितें केलां तें तुमच्या But remember, you not the former things, neither consider the things of old. कितेंच उडास हाडूंक जायना म्हणटा आमी कितें जालां तें बियॉन्ड आय वील डू अ न्यू थिंग्स आमच्या जिवितान तो नवें करूंक आशेता पूण आमच्या जिवितान आमकां नवें करूंक आशेता तेणी बरयलां जाल्यार आमच्या जिवितान कित्याक दिश्टी पडना हें नवें सगळें कित्याक Behold, I will do a new things. Now it shall spring forth. Shall you not know it? तुमकां क्वेश्चन मार्क जाता. Shall you not know it? तुमकां खबर ना. कित्याक आमकां खबर ना? कित्याक आमी आजुनूय पास्ट जिविताक पयलीं कितें जालां तें गोड धरून बसलेलीं आसा. I will even make a way in the wilderness and river in the desert. आमकां तो खंय वाट ना खंय तुका दिसता वाट ना सगळीं झाडां सगळीं वायल्डनेसान हें आसता न्हू सगळीं झाडां वाट ना आनी उदक ना रिवर्स थंय तुवें म्हणटा घसघशीं उदक कित्याक हो सगळें करून दवरलेलें आसा आमकां आमी आदलेंच घेवन बसलेलें तें बरेंपण आमकां दिश्टी पडना आमी संडे प्लेसीर वयता थंय एक भयण एवरीडे म्हणटा टेस्टिमनी जेन्ना तिणें देवाचें उतर आयकलें जेजू कित्याक येयला आमकां संवसारान आमकां कितें सांगलां जेजून झगडी करा म्हणून आं हांव पळयतालें जागी आहालें सगळीं कितें कर सांगलां
एकामेकाचो मोग करात. सोंपें न्हू मोग करूंक. एक भयण आसली, ती आयकताली. आतां म्हणटा तिंच्या जिवितान न्हू, तिंच्या घोराब्यान एक झगडी 30 वर्सां, कितलीं वर्सां? 30 वर्सां ते एके फॅमिली कडेन, काजनां कडेन उलयनासली. ती म्हणटा आपल्या काजाराक जाले 20 years आनी 10 वर्सां पयलीं आपूण म्हणटा सदांच म्हणटा देवाचें उतर आयकता न्हू, ती प्रॅक्टीस घालूंक जाय न्हू. तेंच्यांनी कितें गोड धरून बसलेले? पयलींच्यो गोश्टी सगळ्यो, पयलींचे जाल्लेले कॉन्सिडर, तो म्हणटा रिमेंबर नॉट म्हणटा न्हू, ती सगळे परत परत ते उडास काडटाले. कितें सांगलेलें तेणी तेजे कजनान? तूं तर आमच्या दारार तुमी येवच्यान ताच्यो पांय मोडून दवरतलो 30 वर्साच्यो. आनी एवरी इयर म्हणटा तेच आमकां उडास येताले. एवरी इयर्स तेच उडास येतालो. कितें उडास येतालो? आं, पांय मोडून दवरतलो म्हणून न्हू. ती भिरांत म्हणटा आसताली. आतां कित्याक एक्चुली न्हू ते 30 वर्साची खबरी. आतां कितें जालें? एवरी संडे येता ते आनी देवाच्या उतरान वाडटा आनी प्रॅक्टीस करता. ताका कितें जालें आतां? मोग तेज्या भितर वाडलो न्हू, मोग. आनी ताका कॉन्फिडन्स येयलो, एक बोल्डनेस येयले देवाच्या उतरान. ताका लागून कंटिन्यू आसूंक जाय. बेश्टेच बोल्डनेस येयना, हां, ते कंटिन्यू आसलें. आनी ह्या क्रिसमसाक म्हणटा आपणें सांगलें घोवाक, आमी थिंगेर या. घोव कितें म्हणपाक लागलो? इजी म्हणटा न्हू मोग करप. घोव म्हणलो आपूण येयना, तूं चल. म्हणजे कितें? तुजे पांय मोडटाले म्हणून न्ही. हांव येयना, म्हाजें मोडीत जाल्या. आनी येयलो म्हणटा वांगडा, पूण म्हणटा गेटी भायर रावलो. कित्याक ताका कॉन्फिडन्स ना. तो देवाच्या उतराक बसना. आतां हिका कॉन्फिडन्स कित्याक येयलो? ही देवाच्या उतरार वाडटा न्हू. ही म्हणटा तूं यो जाल्यार ना यो, आनी हांव जाणा म्हाज्या बरोबर जेजू म्हाका कांयच करूंक शकतो ना. आपूण म्हणटा भितर गेले. आतां पळय आं, ऑपोजीट पार्टी. कोण तूं? कित्याक येयला? मोग पयला इजी. राव म्हणलें आपल्या घोवाक आपयता. घोवाक आपयलो. कोणाचो तरी चेडो म्हूण सांगला, तेजी बायल हांव. हय, हांव कित्याक येयला तुमी? हांव तुका क्रिसमस वीश करूंक येयल्या. तुजी बायल खंय काय म्हणटा? वयर आहा. वयर गेले म्हणटा क्रिसमसाक. तीन म्हणटा सगळें पयलीं आनी म्हणटा मातसो रावलो आनी ताकाय भितर कितें जालें म्हणटा आनी मोगान उलोवपाक लागलो. परत आनीक तेजी शेजाऱ्याक, तेंचीच ही सारकी आनी ती काजना, ते भाव दोगूय, ते उलयनासले. ते म्हणटा येयली आनी आमी म्हणटा फॅमिली सगळीं एकठांय जाली. केन्ना? क्रिसमसाक. एकल्यान डिसिजन घेतलें न्हू, एकल्यानूच घेतला, पूण सगळीं एकठांय जाली म्हणटा. आनी सगळ्यांनी मोगान म्हणटा क्रिसमस लंच वांगडा गेले, जेवली सगळीं. तेणी कितें हाडलें तें आपणाचें म्हणटा ह्या घरा आयलें आनी ह्या घरांतले दोनी. न्यू इयर हो न्हू, हो क्रिसमस न्हू. एक्चुली जिजस नॉट फायन एट होम. ती म्हणटा आमी तेन्ना एक्सप्लेन केलें, जेजू क्रिसमस म्हणजे कितें? जेजू आपल्या घरान आसता. तो स्वर्ग सोडून संवसारान येयलो मजा मारूंक, नेवऱ्यो खावंक. आं, कित्याक येयलो संवसारान? आं, मनशा कुळाक सोडवून दिवंक. जेजू येवंक ना ह्यो पार्टी बिट्यो करपाक. त्यो आमच्यो मनशाच्यो एक सेलेब्रेशन. पूण एक्चुली जेजू कित्याक येयलो? तेजो हेतू आसलो दुसऱ्यांक साल्वार करपाक, ओ मोग दिवपाक. जो आतां इतल्या वर्सां 30 वर्साचो दुस्मान काय एक्चुली खरो क्रिसमस. ते म्हणटा आमच्या जिवितान इतल्या वर्सांनी आनी खरो क्रिसमस म्हणटा तो आयज पयला. आनी ते सांगताली आनी तितली हाबूस 30 वर्साचे न्हू. आनी कितें गोडोर रावली? पांय मोडटाले, हात मोडटाले न्हू. कितल्या वर्साचे ते. आनी देव कितें सांगता? पुर्वजा काळांच्यो जायतीं वर्सां आदल्या घोडण्याचे तुमी, आनी आमी कितलीं वर्सां आदल्या घोडण्याचेर आजुनी जियेता काय? आसा उडास करता आजुनी? येतालो उडास येतालो, पूण आमी देवाच्या उतराचेर हें करूंक जाय न्हू. उडास येयलो बसून जाल्यार जेजून आमकां सांगला आदल्यो गोश्टी उडास करूं नाका, मनीस रावपाच्यो आनी त्यो वयतल्यो. नाल्यार वयच्यो ना. देवाच्या उतर उलयल्या शिवाय कशेंच वयच्यो ना. आनी ते म्हणटा म्हाका, सिस्टर जाणा इतलें इजी फॉरगिवनेस.
आमी कित्याक व्हडलें करून दवरलेलें आनी म्हाका खबरूच ना सिस्टर इतलें इजी सारकें म्हणजे इतलें खुशालकायेन तें म्हणटा आनी आमी म्हणटा इतलीं वर्सां म्हणटा उलयनासतना रावल्या कितलें इजी आहा म्हणटा एकल्यान डिसिजन घेवंक जाय म्हणटा हांवें डिसिजन घेतलें आनी म्हणटा सगळीं घोराबो एकठांय जालो एक्चुली आमकां देव तेच सांगता नव्या वर्सा इसरो सगळें बरेपणान नेवेजें करून दवरलां आतां म्हणटा आमचें रिलेशन आपणाची भुरगीं सुद्दां म्हणटा मामा इदी व्हडलीं आमची कजन आहा ते म्हणटा पेरंट्सांक लागून भुरगीं पासून तो सफर जाली तेंके खेळपाचें एकामेकाक मोगान जेवपाचें कोणाक लागून म्हणटा आमकां लागून तांकां कांयच खबर ना एक्चुली खरो क्रिसमस हो न्यू इयर आमी न्यू इयर भितर सरतना सगळें आमचें आसतलें पास्ट कोणाच्या जिवितांत ना म्हणून ना आदल्यो घडण्यो ना म्हणून आहा कितें तरी आसतलेंच आसतातच न्हू ते विसरूंक म्हणटा देव भितर सरा बरेपणान ही जेजूची बरी खबर एकामेकाचो मोग करप बोगसोणें दिवन मोग करूंक जाय न्हू मोग करूंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसूंक जाय आतां ही भयण इतलीं वर्सां कित्याक जावंक ना म्हणटा ती आपूण देवाचें उतर आयकताली सोडून दिताली कंटिन्युएशन नासलें ती सदांच तिच्या जिवितान न्हू ते गोवायकी सदांच सांगता कितें ना कितें जालें तें आमी कितें शिकता आनी शिकोवंक वतालीं आमी कितें ओंपता तें आमी लुंवतलीं न्हू आमी शेतान कितें ओंपता तेंच आमी लुंवता आतां आमी जायते खेपो कितें उलयता तेंच लुंवता न्हू प्रोवर्ब्स 18:21 सांगता कितें डेथ एंड लायफ आवर टंग ओ नेबर टंग्स केन्ना केन्ना आमी शेजाऱ्यांनी म्हटलें म्हणून हांव झगडली म्हणटा न्हू म्हाज्या घोवान बायलेन कितें म्हटलें म्हणून हांवें म्हटलें म्हटल्यार देव कितें सांगता पावर कोणा कडेन आसा हां देवाच्या हातीन आसा हां जोण एकल्याच्या जिबेर आसा जी आमी बी उतर म्हणजे कितें वर्ड्स एज अ पावर म्हणटा न्हू उतराक पदवी आसा आनी देव म्हणटा उतर म्हणजे एक बी हे शेतान रोवता तसलें बी जे उतर आमी उलयता तें किल्लोन येतलेंच आमचें उतर खंय आसा काय आतां न्हू उतर आसा न्हू हांगा आल्तेरार आहा उतर बी आल्तेरार आसा किल्लो तरी आमी सगळे प्रेयराक वयता बी खंय आसा काळजान घालूंक जाय आसली न्हू बी ती आल्तेरारूच आसा एक भयण म्हाका सांगताली कितलीं वर्सां तरी म्हणटा आल्तेरार बायबल आसा पूण खबर ना ती बी म्हणून आनी बी म्हणजे आमी लुवंक वयता म्हणटा बी ओपना सगळ्या रिट्रीटाक म्हणटा आपूण लुवंक वयताली बी घालूंकूच ना पीक मेळटलें म्हणटा आपणाक तुमी सांगा पीक मेळटलें आतां कसलेंय जाय पीक आमकां जाल्यार कितें करचें पडटा आमकां बी घालची पडटा न्हू पयलीं आतां आमकां एक बरो चिकू जावो आमकां बी कसली घालची पडची पणसाची चिकवाचीच बी घालची पडटली कित्याक म्हाका चिकू जाय म्हणून खावपाक न्हू ब्रदर शिकयतालो पूण आमी जायते खेपो आमी कितें करता जाणा काल्ली मेळटा ना काल्ली बाजारान काल्ली कितें म्हणटा तुमी काल्ली कोडू करेला तेच ती बी घातली जाल्यार आमी चिकू मेळटलें आमकां आमी तशीच कोत्ता करेलाच मेळटलें तशीच कोत्ता आमी एक बी घालता आमच्या उतराची वायट आनी सोदता कितें बरें सोदता आमी मेळटलें तें आतांच आमी पळोवया आमी म्हणटा कितें आमी खूब जाणांक हांव पळयलें येयना आनी मागीर म्हणटा मागणें कोत्ता येयना म्हणटा कितें बी घालता आमी येयना मागीर किल्लो जातली कितें येतली आं येतली बी मागीर येवपाची बी येतली कसली बी वाडटली येयना ती बी वाडटली सो आमी आतां कसली बी घालया खूब लोक येता हय आनी बसता आनी देवाचें उतर आयकता आनी ती जिबीत बोदता आनी दुसऱ्यांक आनीक घेवन येता असली तर बी घालून आमी कंटिन्यू बी एक गोट दवर मदींच आमी उमटिता मागीर आतां चिकू घातलो न्हू आरे रे जाना आजुनूय उमटिता आनी दुसरें लावंक सोदता रोखडें मेळटलें आमकां बीक ना आमी उमटूशे न्हू आमी देवाक आर्गां दिवया उदक घालया येयली म्हणून
बी घातला ते केन्ना केन्ना येताच न्हू. एक बी रोखडेच येता आनी मागीर रोखडेच मरता. ब्रदरूय सांगतालो पयला अर्दे मात एलिस्टन सांगा पळय अर्दे हितून घातले बी घातली ही फास्ट वाडली आनी फास्ट मेली. ही खूब दिसांनी खूब माती आसली न्हू तितून खूब दीस टाकता न्हू. आतां टमाटाची बी कितली दीस उरता. टमाटां वाडली खूब दीस आसता ती रोखडी वाडटा ती मज्जा येता मागीर रोखडेच. थंय आमच्या लायफान थोड्यो बियो फास्ट वाडटा बरी एन्जॉय करता आनी मागीर प्रेज द लॉर्ड ना न्हू मागीर विसरता. पूण जी बी लीड जाता ती सदांच थाकता. पयला आंबे पणस चड वर्सांनी वाडटा ते पूण टायम लागता पासियन्स जाय. आमच्याय जिवितान देवाच्या राजान थंय जाय सीड टायम आवर्स टायमूय जावो. सीड घातली म्हणून रोखडी दुसऱ्या दिसा सोदपाची ना मेळटलें दुसऱ्या दिसा आं टायम जावो. हावस बरें भरपूर पीक जाय जाल्यार आमकां टायमाक रावचें पडटा. लोक विचारता न्हू इस्रायला लोक तुका कितें गो आजुनूय मेळोंक ना प्रेयराक वयताय म्हणिना. पूण सगळें हेका टायम आसा न्हू. एक बियेक टायम ना आसा न्हू. जायती बाब भयणां आमी कसली बी घालता. घोव तो सोरो पियेता जाल्यार आमी कसली बी घालता. म्हाजो घोव सोरो पियेता आनी मागीर म्हणटा कितें मागणें करूंक वयता न्हू सगळ्या सिस्टर मातशें मागणें कर आं म्हाज्या घोवान सोरो सोडल्या पुरो म्हणून. घोव म्हाजो प्रिचर बी कसली घातल्या आं बी कसली घातल्या आं वाडटली कशी बी. आमी उपासांनी पास्टराक सांगया ब्रदरीक सांगया तूं माग म्हाज्या घोवान सोरो सोडल्या पुरो म्हणून. जातलें तें बी पयलीं बी उमटुची पडटा न्हू. उमटुतली कशी बरी उतरां उलोवन आमी उलोवंक जाता न्हू. म्हाजो घोव जेजूचें रगत पियेता जेजूचें रगत पियेता. सर्वीस वरांचो ओतमतीचेर आहा देवान ताका अभिशेक केला आपल्या मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. मनीस राव आमी पळोवया ही बी वाडटलीच. देवाचें उतर म्हणटा हें बेश्टें वचना न्हू. आयजाया 55:11 म्हणटा जें कितें घातलां तें बेश्टें उतर तें तोंडानसून भायर सरलां तें उतर केन्नाच बेश्टें वयचें ना म्हूण सांगलां किल्लोल्या शिवार सांगलां न्हू. सो आमी ती बी घालता काय आमी रॉंग बियो घालता आनी बऱ्यो बियो सोदता बरें पीक सोदता फ्रूट बरें सोदता मेळटलें. आतां रॉंग बी कितें घातलें आमी घोव सोरो पियेता आनी सोदता कितें बरें पीक न्हू सोदिना. ताका लागून आमचे जिबेरूच सगळें थारलेलें ह्यो बियो ज्यो आमी घालता त्यो आमी जिबेरूच घालता. आतां आमी गेलीं चिकू घातला थंय बी घातल्या. आतां सगळ्या मागण्यांक सांगलें मागणो थंय आंबाड्यो जा म्हणून जातल्यो. चिकू घातला आमी बी घातल्या चिकवाची आनी सगळ्यांक सांगता प्रे कर आं बरें मँगो जावचे पासत येतले. आमी तोच कोत्ता वायट बियो घालता आनी बरें पीक सोदता बरें फ्रूट सोदता मेळटलें आं. आतां भुरगीं म्हणटा शिकोना आवय कितें सांगता भुरगीं शिकोना आनी प्रे कर आं फस्ट क्लासीक येवपाक. आयकलां केन्ना उलयता कितें आमी बियो कसल्यो घालता शिकोना माट्टलें कितें. ताका सांगलेलें हांवें प्रे कर म्हणून. हांव थंय मागण्यांक गेली काय फायदो जावं कित्याक तुजी बी कसली आसली. आमी आमकां चिंतूंक जाय आमी कसल्यो बियो घालता आनी कितें सोदता आमी आमच्या लायफान जिवितान आमी कितें सोदता. एक बायल आसली ती घोवाक कितें म्हणटाली बेबी कितें म्हणटाली कसली बी घालताली घोवाच्या जिवितान बेबी. मागीर कितें जातलें आनी ती सांगता म्हाका बेबी म्हणटा म्हणून सांगूंक ना जाणा इतली वर्सां जालीं सगळो पेमेंट म्हाका घोवाक आनी एक भुरग्या भाशेन पळोवना सेवा करची पडटा घोवाची. हांवें म्हणलें कित्याक बेबी न्हू. हांवें म्हणलें पळय तूं धाकटें भुरगें म्हणटा मुगो मागीर धाकट्या भुरग्या भाशेन संवय सिरीयस कर आतां. हां तोच करता हांव म्हणून लागलें आनी म्हणलें बी चेंज कर मुगो. आनी पळय हजबंड लायफ पार्टनर हां तें म्हाका केन्ना सांगता आतां जेन्ना
पयऱ्यान आपणें घोवाक हजबंड म्हणपाक लागलो आनी ते नजरेन पळोवपाक लागलो, तो आतां थोडी थोडी म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपणाची घेता म्हणटा घरान बीन कितें हाडपाची. पयलीं कांय हाडिनासलो. कित्याक बी कसली घातलेली? पयलीं न्हू कशी बी वाडटा ती. आमच्या उतराचेर पदवी आसा. आमी जायती संवसारा भाशेन उतरां उलयता. हे न्यू इयरा भितर वचून आमी चेंज करुया सगळे. कितें जाय तुका घोवाक म्हटलेलें? हजबंड इज अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड इज माय लँडर, इज अ लँडर, फादर ऑफ मॅनी नेशन. आमी चेंज करुया. जशें नेव्या वर्सान भितर सरता तशें आमी आमची उतरां चेंज करुया देवाच्या उतरा प्रमाणे. कसलें जाय म्हाज्या भुरग्यांच्या जिवितान, म्हज्या लायफ पार्टनराच्या जिवितान कितें जाल्लें जाय, कसली वाड जाल्ली जाय, ती उतरांनी आमी उलो करुया. कितें जाय? कसली बी घातल्यार आमी जाणा न्हू शुअर बियो वाडटा म्हणून. जाणा जावंक जाय वायटूय वाडटा बरें वाडटा न्हू बी. आनी शेतान वायटूय वाडना, सगळें बरें जाता. पीक घालता हाचर वायटूय येता. सो आमी चोत्रायेन कितें उलयता काय आमी, कसली बी आमी उलयता, कसली उतरां आमी उलयता, तीच आमच्या जिवितान वाडटली. जायतीं जाणां म्हणटा कसल्याच कामाक धंदो वाडना म्हाका, कसलें काम करूंक वाड येयना, कसली बी घातल्या आनी मागता म्हज्या बिजनेस वाडल्या पुरो. पयलीं बी कसली घातल्या? बरी उतरां उलोवया आमी. बी घातल्या पूण आमी तेजे बरी उतरां उलोवन वाडोवया. ही टेस्टिमनी जे बेबी म्हणटा न्हू, एक आवय आसली थंयसरूच जे आमी प्रीच करता. ती आवय आसली जेन्ना शेअर करतना टेस्टिमनी, ती आपल्या भुरग्याक कितें म्हणटाली, चेडवाक आपल्या सदांच भुरग्या बेबी बेबी करताली. 21 वर्सां जालीं म्हणटा. कितें म्हाका ताका बरोवचें पासून पडटालें म्हणटा, नांवचें पासून पडटालें. कित्याक? कित्याक बी घातल्या? मागीर आतां कितें करचें पडलें आवयक? भुरग्यात करचें पडलें न्हू. 21 वर्सां जालीं म्हणटा. आपूण बेजार जातालें म्हणटा. जेन्ना हे घोवाक बेबी म्हणटा आनी घोवाक बेबी भाशेन भुरग्या भाशेन सेवा करची पडटाली, तें आपणें आयकलें आनी चेडवाक म्हणटा ते दिसा पासून म्हणटा नांवान उलो करपाक लागली. नांव तेजें कितें आहा तें बी. आतां म्हणटा खूब चेंजिनेस तेज्या भितर म्हणटा. आतां कांय करपाची गरज ना. कित्याक आमी बियो ओंपता तेच आमकां लुवचें पडटा न्हू. कोण आमी दुसऱ्याचे आमी दुसऱ्याच्या जिवितान वायट बियो ओपिना ना. आमी कसली बी ओंपता? म्हाका उडास येता, पवित्रात्मा उडास करता. एक न्यू क्रिएशनाच्या टायमाचेर एक बरो बिजनेसमॅन येतालो. तो म्हणटा कितें आपणें फकाणांनी कितें म्हटलेलें, हांव डायवोर्स जालो म्हाजे बायलेक. कितें फकाणांनी? पूण तूं फकाणांनी म्हणून बी न्हू तोंडासून भायर सरोंक ना उतर. भायर सरलें ना तें डायवोर्स जालो उतर. थोड्या तेंपान खरेंच ती बी वाडली आनी तो व्हडलो बिजनेसमॅन आसलो. आतां आजुनूय तो म्हणटा कितले आपणें लाख एडवोकेटा कडेन घातले, कांय फायदो जावंक ना. पूण जेन्ना ते बियेचेर बरी बी उलोवंक लागलो, ती बी काडून, तेन्ना तेचें खजारी जिवीत 4.5 वर्सांनी काय कितें तरी एकठांय जाली. ती बी घातली म्हणून आमी चोत्रायेर येवंक जाय. आमची बी घातली आमी रोकडीच आमी कॅन्सील करपाक जाय आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवपाक जाय. हांव म्हणिना आमचे कडेन मिस्टेक जातली म्हणिना, मिस्टेक जावची ना अशें म्हणिना. आमी सगळीं देवा वांगडा आतां रस्त्याचेर पळयलां न्हू, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू आहे. तशें आमचें जिवीत निकतें देवा वांगडा वाडटा. देवाच्या उतर आमी सगळीं परफेक्ट ना. आमी सुद्दां आतां कोणी हांगा देवाचें उतर शेअर करता, ती पासून परफेक्ट इतली ना, इतली हें ना, खंयचोर चुकताच. ताका लागून हांव म्हणटा हांव सदांच आय मीन वर्क इन प्रोग्रेस. हांव निकती देवा वांगडा वाडटा उतरान, परफेक्ट जावंक ना, वाडटा. वाडल्या सगळीं ना न्हू. आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार जावत. ताका लागून आमी चुकतलीं तेन्ना बी आमी. पूण आमकां गरज आहा सोयरानान येवपाची, आमकां गरज आहा सेन्सान येवपाची. खंय हांवें ही रॉंग बी घातल्या म्हाज्या लायफान, म्हाज्या भुरग्यांच्या लायफान, वा म्हाज्या घोवाच्या लायफान, म्हज्या बायलेच्या लायफान. ह्यो बियो जर वायट दिसता, खंय तरी हांवें ती बी घातलेली आसा.
जोडेकल्यान न्हू हां प्रेज लॉर्ड कितें जालें आन्सर येना हां आमी खंय तरी बी घातलेली आसा न्हू तीच बी वाडटली न्हू काय दुसरी बी वाडटा तीच वाडटा बी ताका लागून सोयर आमी सगळीं सोयरानान येवंक जाय आमी सगळीं जाग्यार येवपाक जाय देवाच्या जसो जेजूक जागो गावला आनी जेजू मागीर म्हटलें न्हू कितें म्हटलें जेजून लूक 4:17 म्हणटा न्हू जेजूक आपणाची सुवात गावली आमकां आमची सुवात गावली जाल्यार आमी बरी उतरां उलयतलीं आमी सुवात गावल्या आमी सर्वेस्वराचो आत्मो आमचेर आसा देवान आमकां अभिशेक केला ही माखणी असली माखणी न्हू ही बरी माखणी ही उज्याची माखणी आमकां दिलेली अभिशेक केलेलो हो अभिशेक म्हणजे आमच्या भितर आसलेलो देवचाराचे नाश केलेलो आसा हो अभिशेक जर देवान आमकां दिलेलो आसा एनॉयटींग दे कित्याक जाणा आयजाया 10:27 म्हणटा वेन द एनॉयटींग कम ब्रेक द योक ऑफ द एनिमी कितें म्हणटा देवचाराच्यो जेन्ना ते देवान आमी जेन्ना मानून घेता आमची सुवात जेजू भाशेन आमची सुवात मानून घेता आनी आमी म्हणटा आमचे सर्वेस्वराचो आत्मो आसा आनी देवान आमकां अभिशेक केला हो अभिशेक जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या भितर आसलेले देवचाराची पदवी योक ऑफ द एनिमी देवचाराचे म्हणजे दुस्मानाचें कितें आमच्या भितर आसलेलें वायट तें सगळें नाश जाता आतां जर आमी एका भावाचेर म्हटलें जाल्यार कितें जाता सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आहा देवान ताका अभिशेक केला म्हणजे आमी चिंतपाक जावंक कसलो अभिशेक केला हे सोऱ्याचे वायट जे कसली संवय आहा त्या संवयतलो देवचाराच्या सगळ्या संवयतलो तांकां सुटका दिलेली आसा हांव सांगताली न्हू एकली जेजूचें रोगत पियेता म्हणून बायलेन घोवाक म्हणपाक जाय तेन्ना एक बायल म्हणटाली सदांच तो येयलो म्हणटकू हां जेजूचें रोगत पिवन येयला जेजूचें रोगत पियेता सदांच ती उडास येयलो म्हणटकू म्हणटा आपूण फक्त एकूच उतर उलयताली तो जेजूचें रोगत पियेता जेजूचें रोगत पियेता तो जो घोव एक दीस खूब दिसांनी येयलो आनी म्हाज्या ग्लासान म्हणालो सगळो हें रोगतूच जाला ग्लासान सगळें रोगतूच जाला आनी तो ग्लास सांडूनच घरा येयलो आनी बायलेक सांगपाक लागलो तिणें कसली बी घातलेली जेजूचें रोगत पियेता म्हण मागीर ती कितें जालें त्या ग्लासान रोगत जालें भियालो तो पूण ती बायल म्हणटा म्हण ताका खबर नासली कित्याक ती बायलेन बी घातलेली न्हू वाडली तशेंच आमच्या लायफान आमच्या कोण सरावंडींग कोणी आमकां दिसता जाल्यार आमी कितें म्हणपाक जाय ताका कसली बी घालपाक जाय आमी तो जेजूचें रोगत पियेता तो जेजूचें रोगत पिवन येयला आमच्या संडे टू प्रेयराक येता आमी ताका सदांच सगळीं जाणां म्हणटा हो जेजूचें रोगत पिवन येयला तो जाणा तो आसता कित्याक आमी जाणा न्हू आमी कितें बी घालता ती वाडटली म्हणून ताच्या जिवितानूय पूण चुकयना संडे येता सो आमी आमच्या लायफ म्हणजे आमच्या जिवितान वा दुसऱ्याच्या जिवितान ह्यो बऱ्यो बियो घालूंक तयार आसा आमी कितें म्हणटा भुरगीं शिकोना खूब जाणां सांगता आमकां कित्याक शिकोना शिकता आमच्या तोंडार सगळी पदवी आसा आयजाया 11:2 म्हणपाक जाय भुरग्यांक तेजे विवेकाचो आत्मो आसा आं 11:2 न्हू वाचून पळोवया कितें आमी आमच्या भुरग्यां पासत आतां आमच्या भुरग्यांच्यो एग्जामी आसतल्यो चालू आहा थोड्यांच्यो सो आमी कितें म्हणपाक जाय आमच्या भुरग्यांक पयलीं आमी हें पळोवया आयजाया 11:2 आमकांय म्हणूं येता आमी आं ताचेर देंवतलो सर्वेस्वराचो आत्मो आमचेर अजुनूय देंवतलो देंवला न्हू आतां हें ओल्ड टेस्टिमेंट आतां ऑलरेडी आमचे देवाचो आत्मो देंवलेलो आसा आमचेर देवाचो आत्मो आसा
आमी म्हणपाक जाय आमच्या भुरग्यांचेर देवाचो आत्मो आसा. फुडें कसलो आत्मो आहा तो पळय. जाणवायेचो जानवायेचो आत्मो आसा म्हज्या भुरग्याचेर. आनी विवेकाचो आनी विवेकाचो आत्मो आसा. बुद्धीचो आत्मो आसा. आनी पदवेचो आनी पदवेचो आत्मो आसा. सर्वेस्वराची वळख आनी भक्ती दिता तो आत्मो सर्वेस्वराची भक्ती ताचो स्वास. आमी हे आमच्या भुरग्यां पासून उलोवया आनी पळोवया तेंचें लायफ. एक्चुली पेरंट्साचेर आसा भुरग्यांचें लायफ ना. पेरंट्साचेर ना. पेरंट्स उलयता न्हू, भुरगीं उलयता हांव फेल जातली म्हणटा ती. हांव शिकोना म्हणटा भुरग्यां तोंडान आयकलां कोणी तरी हांव शिकोना. जेन्ना पेरंट्स उलयता, जेन्ना टिचरी उलयता तेन्नाच ती भुरगीं म्हणटा न्हू हांव बड्डे, हांव नॉटी. एक धाकटुलें चेडूं हांव 2.5 वर्सां काय 3 वर्सां न्हू गो, 2.5 वर्सां. ताका टिचरीन कितें म्हटलें, बडबडटा म्हणून नॉटी. ते घरा येवन कोणी कितें म्हणलें आय एम नॉटी. भुरगें जाणा कोणी बी घातली हितून. मागीर सगळ्याक आपुणूच म्हणटा आतां ते. पूण पयलीं भुरगीं आपणाक म्हणिना न्हू शिकना हांव. पयलीं कोण तरी पेरंट्स नाजाल्यार टिचरी बी घालता नकळो जाना. पूण आतां आमी जाणा जाले न्हू, आमी असल्यो बियो घालच्यो न्हू. नकळो जावन आमी घातल्या न्हू. मस्ते खंयचे म्हणनासले आमी खूब मस्ती करता. मस्त्याची बी म्हटल्यार न्हू म्हाका उडास येता. आमचोय सोयरो आसलो, धाकटो आसलो. हांव तरी म्हणटाली मस्तो म्हटल्यार सगळीं जाणां ताका मस्तो. मस्तो म्हणनाका ताका, मस्तो म्हणनाका, तो बरो देवाचो भुरगो. कंटिन्यू जेन्ना आवय ना आमी पयस गेली तेच्या आनी तो घरा आसलो. मागीर खूब वर्सान प्रमाण पयलें कितें पयलें हांवें तेच्या लायफान. सगळे कडेन धांवता, एका जाग्यारूच बसना. बियो कोणी घातल्यो आमीच न्हू. मस्तेपणाच्यो बियो भुरग्यांनीच घातल्यो आपल्या जिवितान. कोण सरावंडींग आहा तेंच्यांनी घातल्यो न्हू. ताका लागून देवूय आमकां आमची बियो सगळ्यो गरजेच्यो आहा आमची जिबडेर. ही पदवी सगळी जिबडेर आसा. आमकां खबर ना पूण डॉक्टरांक पासून खबर आसा न्हू. डॉक्टरांक खबर ना आमच्या जिबेर पदवी आसा म्हणून. कोण डॉक्टरागेर वचोंक ना. कितें म्हणटा डॉक्टर, जीब दाखय म्हणटा. कित्याक तांकां खबर आहा जिबेरूच मरणान जिवीत आमच्या जिबेरूच आसा. पूण आमकां खबर ना. आसा आतां कळ्ळां आमकां. पयलीं आमकां कळ्ळें आमी उलयपाक उलय न्हू, नॉन स्टॉप न्हू. नॉन स्टॉप न्हू. आनी आमी कितें करता जाणा, आमचेर दुसऱ्यांच्यो बियो आमी आमचेर घेता. कश्यो जाणा, एक भयण सांगताली तिचेर खंय म्हणून झगडी जाली घोवाच्यान. कित्याक कारणान जातात न्हू, काजारी जिवितान आसतात न्हू. जालें आनी घोवान सांगलें म्हणटा तूं संडे प्रेयराक वयचें ना. म्हणजे वयचें ना. आयकलां म्हणटा आपणें. आनी घोव गेलो कामाक. आपण म्हणटा प्रेज एंड वॉर्शीप घातल्यान बरी नाचली. पयलीं आपूण म्हणटा कित्याक झगडी जाली न्हू मागीर रडोंक म्हणटा रुमान वयता आनी रडटाली खूब. आतां ना म्हणटा आपूण शिकोवन आयकता न्हू संडे. आपूण घरा गेली आनी बरी म्हणटा म्युजीक घातलें नाचली. तो गेल्या उपरांत आनी म्हणटा भायर येयली. चलो म्हणूंक लागलो मामी तुका डॅडान सांगलां संडे वचो नाका. वय ना, डॅडान म्हाका सांगलां तूं सद्दां संडे लेट वयता, सकाळचें बेगीन वच म्हणून. कळ्ळें. बी कशी चेंज केली तेणी बी आपणाचेर घेवंक ना. म्हाका दाडान सांगलां 2 ना 3 सांगलें म्हणटा. म्हाका दाडान सांगलां तूं सदांच लेट वयता सकाळचें, तूं बेगीन वच संडेचें प्रेयराक. सदांच लेट वयताय. ताका कितें सांगलेलें अशी कसली बी घातलेली गोवान. तेणी आपणें उलोवंक ना म्हणटा आपणें ती बी. आमी जायते खबर त्यो बियो उलयता न्हू आनी उदीक घालता. हेणी म्हणटा ना म्हणटा आपणें सांगलें. म्हाका दाडान बरें सांगता तें. म्हाका दाडान सांगलो हात करून सांगता. म्हाका दाडान सांगलां तूं सकाळी बेगीन वच, सदांच संडेचें लेट वयता म्हणून. तो चेडो पळयतूच रावलो म्हणटा आपणा. ना गे मम्मी म्हणटा. ना हांवें आयकोंक ना रे तें, हें आयकलां हांवें.
तो ओगीत रावलो म्हणटा आपणे दोन तीन ताका तें सांगिना फुडें तो ओगीत रावलो आनी खरेंच म्हणटा आपण डाडान गोवन सांगता म्हणटा तूं संडेचें चला म्हाका हांवें सांगलां म्हणटा रावो नाका म्हण लागलो खंय येवन बीन आनी तो चेडो जाता डाडा तुवें तिका सांगलां न्हू संडे हय रे तेन्ना सांगलेलें आतां तिका वचोनी म्हणटा खंय कित्याक आमचे जिबेर आहा न्हू पदवी सगळी पयला आमी कितें म्हणटा एग्जॅक्ट कोण उलयता न्हू तीच एग्जॅक्ट बी आमी घेता मागीर कितें वाडटलें आमच्या जिवितान तिणी जर ती गंवाची बी एग्जॅक्ट घेतल्यार तिका वचोंक मेळटलें आसलें संडे येवंक गावतलें आसलें हां आमी कितें करता आमच्या लायफान कोणी कितें म्हटलें न्हू तीच बी घेता आनी परस तीच उलयता आमी आं जोरयता तें अशी एक्चुली रॉंग आमी तेज्या बगतल आतां तिणी कहें आपणाक जाय तें उलयलें आपणाक प्रेयराक वचोंक जाय म्हणून तेणी कितें म्हटलें आपणाक जाय तें उलयलें तिणी आनी तिच्या जिवितान तीच बी वाडली आतां आमी कितें करतलीं कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ते एग्जॅक्ट कितें म्हणटा तें उलयतलीं फॅमिली कितें उलयता ती उलयतलीं सारकी ना आनी तें उलोवंकूय जायना आमी कितें करता कोणी कितें उलयलें तेंच कोणाकूय सांगता सायना आं तेणी म्हाका म्हटलें मुगो तुजें प्रिचींग बरें ना कितें सांगतलें कोणाक वचोन जाणा अमकें अमक्यान सांगलां तुजें पिचींग बरें ना म्हणून कितें जातलें मागीर तुवें कितें म्हणूंक जाय आं म्हाजें प्रिचींग एकदम बरें आसा बेस्ट प्रिचींग जाता ना अशें लायफान आमचें जायना घरान जायना आं तें जेवणाकूय सांगतालीं तुजें जेवण घेवन आमी मात बरें जायना म्हणटा सांगता खंय आपूण कितें म्हणटालें जेजू तूं म्हाजें जेवण बेस्ट टेस्टी करताय तें आयकतालीं पूण आपूण कितें म्हणटालें जेजून आयज जेवण बरें टेस्टी केलां जेजून बरें टेस्टी केलां आपूण म्हणल्यार तेंचें उलयत नासलें म्हाका म्हणटा जेवण तुजे कडेन जायना बरें केन्नाच म्हणनासलीं आतां म्हणटा जेवण मामी तुजें जेवण बरें जाता मगे आतां टेस्टी जाता कित्याक पयलीं आमी कितें करता लोकांचे ती कोण कितें म्हणटा त्यो बियो घेता आनी आमी ओंपता आमी तेजें उदीक घालता तेणी ओंपलां ऑलरेडी आमी तेजें उदीक घालता कितें जातलें वाडटलें बरें हांव बरें म्हणटा बरें चिंत्ता ती बी वाडटली ताका लागून आमी जेन्ना दुसरी बी उलयता तेन्ना आमी तेजें ऑपोजीट उलोवपाक जाय ती कोण यूज करता तांकां देव जर यूज करता आमच्या लायफान आमचें एनॉयटींग आमचें जें एनॉयटींग आसा न्हू आमचें देवान आमकां अभिशेक केलो तें ब्रेक करपाक तो वावुरता ताकाय नाका आमी देवाच्या हाजीरपणान देवाच्या एनॉयटिंगाक चल्लेलीं कित्याक तेजी पदवी आमचें चलना न्हू मागीर चलता तेजी चलती चलना म्हणून तो फाटीक लागलेलो आसा कोणाक तरी मोगाच्या यूज करतलो वायट उतरां उलोवपाक आतां डॉक्टर रिपोर्ट कितें म्हणटा एकदां लास्ट स्टेज आयकलां 4 दीस बीन काडटलो आमी सगळ्यांक मागीर कितें सांगता तो जियेतलो मरचो ना देवान ताका ना तो जियेतलो मरचो ना तो शिववर्तमान परगडटलो ही वील लीव ही वील नॉट डाय ही वील लीव टू डिक्लेअर द वर्क ऑफ द लॉर्ड म्हणटा आमी हां कोणी सांगलें तो आतां मरपाचो आहा सो आमी कितें म्हणटा तें लास्ट स्टेज खंय आमी मागीर कितें करता तें उतरां बियेक उदक घालता कोण एकली तरी बी बरी ओंपता ना तो जियेतलो मरचो ना देवान ताका लांब आवका पासत नातरां पंटुरां पळोवपाक देवाचें उतर परगटूंक वेचून काडला आमी घालपाक जाय बियो बऱ्यो बऱ्यो आमच्याय जिवितान आनी दुसऱ्याच्याय जिवितान एकदां आमकां डॉक्टर जायते खूब सांगता न्हू एक भयण सांगताली विचारता सगळ्यांक डॉक्टर कितें सांगता एक डायबिटीज जाली जाल्यार कितें म्हणून सांगता लायफ टायम काय आतांच लायफ टायम टॅबलेटी घेवच्यो पडटल्यो म्हणटा न्हू कितें आमी अपनायता ती बी त्या तोंडानसून आमी बी आपणायता नाल्यार केन्ना केन्ना डॉक्टर सांगता तुज्या पेरंट्सांक आसली न्हू बापायक आसली न्हू आवयक आसली म्हूण तुका जाली आमी कितें आपणायता देवाचें उतर
हां डॉक्टराचे रिपोर्ट ती बी घेता आनी घालता मागीर वाडटा कितें बी वाडटा मागीर आमी म्हणटा सगळ्यांक म्हाका मागणें कर हात धरून मागणें कर न्हू बी वयतले जाल्यार कितें गरज आसा पोरणी बी काडची पडटा आनी नवी बी काडची पडटा न्हू तुका झाड जाय जाल्यार आतां नवी बी जाय न्हू आमकां आतां नवी बी जाय जाल्यार आमकां देवाच्या उतरान सोदचें पडलें न्हू आनी देवाच्या उतराची बी म्हणटा अनकरप्टेड सीड मरण आसलेली बिये आनी ती मरणांतली बियेची गरज न्हू आमकां तीच बी प्लांट करपाची आमच्या जिवितान आमी पळोवया 1 Peter 1:23 1:23 न्हू 1 Peter कित्याक कित्याक? तुमकां तुमकां देवान नवो जल्म दिला नवो जल्म दिला देवान आमकां सगळ्यांक नवो जल्म दिला कसो नवो जल्म दिला तोच तुमचो बाप तोच तुमचो बाप तो विनाशी न्हय तो विनाशी न्हू पूण पूण अविनाशी अविनाशी ताणें तुमकां आपल्या शब्दान वरवीं जिवीत दिला नवें जिवीत दिला कशें दिला आमकां तेज्या शब्दा वरवीं अनकरप्टेड सीड ते मरणांतले बियेचे हे देवाच्या उतरान आमकां एक नवो जल्म मेळलेलो आसा आमकां कसले दुयेंस पिडा लागचे ना कोणाचे आवय बापायचे कोणाचे दुयेंस पिडा आमकां लागचे ना समजता देवान आपले बिये देवाच्या उतरान आमचो सगळ्यांचो नवो जल्म जाल्लो आसा ह्या उतराचे कितलीं जाणां असले दोतोराच्या डॉक्टर रिपोर्टाचे भायर सरलेलीं आसा आमी कितल्यो टेस्टिमनी आयकल्या बीइंग बॉर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टेबल सीड आउट ऑफ इनकरप्टेबल बाय द वर्ड ऑफ गॉड which is live and abide forever आनी आमच्या भितर ते देवाचें उतर अबायड फॉरएवर सदांच तें देवाचें उतर आमच्या भितर आसतलें कित्याक हे मरना तसली बी म्हणटा न्हू हे बी उतर कित्याक रावतलें आमच्या भितर मरना तसली बी सो आमकां शिकचें पडटलें न्हू उलोवपाक आमच्या जिवितान बऱ्यो बऱ्यो बियो घालुच्याक देवाचें उतर शिकचें पडटलें न्हू आमकां आनी हांगा कित्याक येता शिकपाक येता न्हू देवाचें उतर घरा वचून आमी प्रॅक्टीस करता होमवर्क करता होमवर्क केल्यार कितें जातलें पास जातलें टेस्टिमनी येतल्यो न्हू ती पयली तुका सांगता एवरी संडे ती बरी होमवर्क करता आमी जर होमवर्क करता आमच्या जिवितान बदलो पावूंक जाय न्हू आतां स्कुलान होमवर्क करता म्हण भुरग्याक कळ्ळें कळटा ते पास जाता न्हू ते आन्सर रोखडे दिता न्हू हां तेन्ना कळटा हे भुरगे होमवर्क करता आमी आमच्या जिवितान होमवर्क करता देवाचें उतर घेवन करता सगळीं पास सांग जाल्यार करतलीं फेल जावंक जाल्यार तेच क्लासीन रावतलीं हय न्हू नवे वर्स अदेर स्टार्ट जालें आमचें सदांच अशें नवें वर्स एक्चुली आमचें एवरी डे इज अ न्यू डे न्हू ब्रदर न्यू इयर न्हू इज न्यू गॉड मर्सी देवाची काकूत सदांच नवी सकाळी फुडें उठून सदांच तो ह्या आमच्या जिवितान सदांच नवेंपण केन्ना आमी उठ्ठा जेन्ना आमी देवाच्या उतरान भितर सरता तेन्ना आमचें नवें लायफ सो आमी बियांचें शिकतालीं आमकां डॉक्टर सांगता कितें एक दुयेंस येयलें जाल्यार लायफ टायम घेवचें पडटलें आनी देव कितें सांगता लायफ टायम उतर उलय हय पूण आतां आमी म्हणूंक आहा तशें ना डॉक्टराक वचपाक जाय डॉक्टर सांगता तें मॅडिसीन आमी घेवपाक जाय आनी देवा एज वेल देवाचें उतर उलोवपाक जाय आमी
कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड सांग जाय मेडिसीन घेवंक जाय आमी तुमी मनशान बी आमी हांगा शिकयता मेडिसीन आमी ते बद्दल सांगिना आमी देवाचें उतर कितें सांगता तेंच सांगता तें तुमी करपाक जाय एक्चुली जेन्ना हांव 10 लेपर्साची हें आसा न्हू ती स्टोरी लेपर्स 10 कोडकार जालेले 10 जाण आसले हय तांकां जेन्ना परत येता न्हू तो कितें सांगता तेका कितें सांगता जेजू तांकां परत येता काय न्हू जेजू कितें सांगता ना परत येता पयलीं कितें सांगता तो म्हणटा म्हजी काकूट कर आमी मातशें शिकोया तेचेर 15 ना 17 लूक 17:11 ते Jesus. It come to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into the certain village, there met him 10 men that were leper, which stood far off. कितें म्हणटा हें एका गांवांसून जेजू वयतालो न्हू ह्या गांवांसून त्या गांवांसून आसतालो एका गांवांत तशेंच वयतालो म्हणटा सामर्थ्यान गॅलरीचे मदसून तो वयतालो आसतना एका 10 कोडकार हे जाल्लेले स्कीन हे जाल्लेली ते ताका वयता आनी पयस उबे रावता कित्याक पयस उबे रावता ते कितें रिजन ताका लागीं घेयनासले ती न्हू वॉशाची पिडा म्हणटाले ते दुसऱ्यांक जाता पुश्ट लोक आनी तांकां पयस दवरताले कोंकणी वाचून पळोवया कळटलें जेरुसल्याक वेता आसतना जेजू सामाराचे आनी गालिलेयाचे शिमे वेल्यान चलत वेतालो एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हटलें जेजू गुरुजी आमची काकूट कर पयस उबे रावन तेणी कितें म्हटलें पयस उबे रावले कोण कित्याक पयस उबे रावताले ते तांकां पयशिल्ल्या गांवांत दवरलेले आनी तांकां मनशा कडेन लागीं येवपाक परवानगी नासली तो कायदो आसलो आदल्या ओल्ड टेस्टमेंटाचो न्हू आनी ते कितें म्हणटा गुरुजी आतां गुरुजी म्हणजे कितें ते कित्याक गुरुजी म्हणटा ताका आमी स्कुलान कित्याक वयता गुरुजी कडेन ते कितें सांगता तें आमी आयकता न्हू ते गुरुजी कितें सांगता तें आमी आयकता न्हू फाल्यां एग्जामी म्हणल्यार फाल्यां एग्जामी आमी तयार जाता आमी आमचें कितें आयकता ती कित्याक वयता आमी तांकां कितें शिकयता तें आमी करतलीं म्हणून ते कितें शिकयता आतां हे गुरुजी कित्याक म्हणटा जेजू गुरुजी म्हणजे तूं कितें सांगताय म्हाका आमकां तूं आमी तेंच करतलीं आमी पेखोडी मेळ्ळो जाल्यार ना मेळ्ळो आमी तूं सांगताय न्हू बरें जालें आमी बरें जालें म्हणून वयतलीं हो विस्वास घेवन ते येयले म्हणून ते गुरुजी म्हणटा फुडें कितें म्हणटा And they lift up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. कितें म्हणटा मास्टर आनी मर्सी ऑन अस अजुनूय आमी मर्सी काकूट मागपाक जाय जेजू कडेन ना काकूट मागूंक जायना काकूट मागूंक जायना हय खुर्साचेर तेणी आमकां सगळ्यांक काकूट आपणाची दाखयलेली आसा कुडी गाया घेवन ओंडूर सारको घायल्लो मांस नासलें कुडीर हाडा उतली तिची काकूट आतां तरी आमी काकूट मागता न्हू तो कितें म्हणटा जेजू हांवें व्हडलेली काकूट दिल्या न्हू तुमकां
काकूत दिल्या न्हू आमकां, आजून दितलो काकूत. परत आतां जेजू येतलो आमकां काकूत घेवन. परत आमकां जेजू येतलो परतो. पूण काकूत दाखोवंक येवचो ना, पूण जैत करूंक, सेपरेशन करपाक बरें आनी वायटाचें टायम नासचें ना. आमी तेजो काकूत कर म्हणल्यार उरलो हयसरूच. समजता? आतां आमी काकूत मागपाक जायना. काकूत ऑलरेडी दिलोली आसा जेजून आमकां. खुर्साचेर मरोन तेजी काकूत पळोवशी खुर्साचेर जाल्यार आमकां आतां कितें तेजे आंगाचेर मांस दिता तितलें व्हडलें दिसना न्हू, 5च गाये दिसता. खुर्साचेर कितले गाये दिसता? 5च दिसता आनी आंगार सगळें कात दिसता, सगळें दिसता. पूण एक्चुली बायबल साम्स 22 वाचत जाल्यार तुजे कसली काकूत तरी दाखयल्या ती कळटा. आनी आमी केन्नाच काकूत मागची ना. मागीर एदी व्हडली खुटसार काकूत दाखयला आमी सदांच जेजू तुका आर्गां दिता तुजी काकुती खातीर. आतां कोणी कितें दिलें म्हणटा तुका आमी कितें म्हणटा? थँक्यू म्हणटा न्हू. मात आतां कितें म्हणटलीं आमी जेजून ऑलरेडी आमकां काकूत दिल्या, आमी कितें म्हणटलीं? जायतीं वर्सां न्हू हांवूय आमी न्हू फॅमिली प्रेयर आमचो काकूचो तेवस करतालीं सदांच. आनी एक दीस म्हाका फोन येयलो एका ब्रादरीचो आनी तेणें आयकलें. आनी हांव अशें घेयना पूण तो ब्रादरीचो म्हणून घेतलो. तेणें आयकलें. म्हाका म्हणपाक लागलो, सिस्टर आजुनूय तूं काकूतूच मागता जेजू कडेन? हांवें म्हणलें कितें करूंक ब्रदर, काकूत ऑलरेडी कुडसार पळय मुगो जेजूक. जेजून ऑलरेडी कुडसार तुजी काकूत केलेली आसा, आजुनूय काकूत मागताय? एके सुवातेर पळयलें आमी डिवायन मर्सी कशी करताली. थँक्यू लॉर्ड फॉर हॅवींग अ मर्सी ऑन अस एंड द होल वर्ल्ड. थँक्यू म्हणटाले. मागीर हांवें न्हू कित्याक आमची सगळीं फ्रेंडां आसलीं, सगळीं काकुतीचे तेवस बीन जाणा आनी तांकां लागून म्हाका कॉन्फरन्स क्लासीन म्हाका काकूचो तेवस करचो पडटा. आनी हांवूय केन्ना करता. पूण कसो करता आमी? आर्गां तुका जेजू तुवें आमच्या सगळ्या संवसाराची काकूत केल्या देखून. सो आमी तशीच करपाक जाय. आमकां कितें जाय आमच्या जिवितान, लायफ एंड डेथ आमच्या जिवितान आसा. थोडी थोडी आदले मॅन मेड प्रेयर म्हणटा त्यो आसा, त्यो आमी चेंज करपाक जाय बाय आवर वर्ड्स. तेच घडोवन येतलें न्हू. एक भयण आसली, ती कन्वेंटान गेल्ली जावपाक. एक म्हयनो म्हणटा दिसाक 100 सिस्टर जावप कन्वर्टान गेली ती शिकपाक. सिस्टर जावपाक गेली पूण ते येयले. ते सांगताले सिस्टर आपणाक 100 रोजरी करचे पडटाले पर डे. इजी. हांव म्हणलें करिना जाल्यार कितें जातलें आसलें सिस्टर तुमचें? कितें जातलें आसलें तुमचें गो? तर नो डिनर, नो लंच. ते सांगता म्हणजे एक्चुली तेंची मिस्टेक ना, तांकां कोणी शिकयला न्हू तेच तेंच्यांनी करीत येयल्या. कोणाची मिस्टेक ना हितून. कित्याक आमची मिस्टेक आसा, म्हाजी. कित्याक हांवूय कितें म्हणटा देवाचें उतर, कित्याक आमी सांडल्या? कित्याक आमी सांगल्या? ओसिया 4:6 कित्याक सांडल्या? लॅक ऑफ नॉलेज. देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सांडलेलीं आसा. आमी कोणाचो गुन्यांव करूं येता हांगा? आमचो जण एकल्यांचो. कित्याक आमकांच ह्या देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सगळें करूंक पावल्या. सांगूय ना आमच्या मदें येवन टेस्टिमनी दिवंक शकता ते भयण. ते म्हणटा कसलें लायफ. आय एम सर्चींग फॉर समथींग म्हणटा ते. आय वॉज सर्चींग समथींग. आपूण म्हणटा उपासान ह्यो रोजरी हें करून म्हणटा देवाक सोदताली खऱ्या, पूण आपणाक स्टील आय एम लॅकिंग. आमी पयलीं तो हें आसली न्हू. एक्चुली गॉड मॅन नेचर इज टू वर्शीप समथींग. मनशाचो नेचर कितें जाणा, कोणाक तरी बुजोवंकूच जाय. पयल्या मनशाक तुवें आदी पयल्या मनशाक आतां पासून कोणाक तरी तांकां बुजोवंकूच जाय. सॅटिस्फॅक्शन ना आसा. आमी
आमी एक्चुली हांवूय तशें आसलें. कोणी सांगलें हें तें करतालीं, कोणाकूय बुजतालीं. कित्याक मनशाचो नेचरूच तसो आहा. आनी ती कोणाकूय बुजोवंक न्हू, पूण समथींग लॅक, कितें तरी उणेंपण आसतालें. तुमकां सांगना, आमी करतालीं सगळें रिलीजन, सगळें करतालीं, पूण आमकां कितें तरी उणेंपण आसलें आमच्या भितर. आमी सगळ्याक धांवनासलीं, हांव सगळ्याक धांवतालीं. कितें तरी म्हाका जाय आसलें. ती भयणूय थंयच सांगता, म्हाका तेन्ना म्हाज्या लायफूड आशिल्लो. आपूण सिस्टर म्हणटाली इतलें करून समथींग लॅक, म्हाका कितें जाय न्हू तें म्हाका कशेंच मेवलें कशें दिसनासलें. मागीर हें तें परत म्हणटा स्टार्ट. खरो जेजू आमकां इज अ ट्रू गॉड न्हू. जेजू खरो देव न्हू. बापाचें रुपणें न्हू तो कसो गावलो आमकां. आमकां जेजूची वळख आसली, म्हाकाय जेजूची वळख आसली, पूण तेज्या उतराची वळख, जेजूची वळख पासून आसून हांव हांगा थंय धांवताली. लॅकींग समथींग. कितें तरी म्हाका जाय आसलें, कितें तरी म्हाज्या भितर उणें आसलें. जेन्ना हें देवाचें उतर मेवलें न्हू, हे देवाच्या उतरान म्हाका खरो जेजू मेवलो, खरो वसिपर मेवलो. थ्रू वसिपर भुसपी गावलो म्हाका. ते तोच सांगता. जेन्ना देवाचें उतर आयकूंक लागली, फर्स्ट टायम मँगलोर रिट्रीटाक गेलो, यूथ रिट्रीटाक. थंयसर देवाच्या उतरान म्हणटा पडली मोगान. मागीर लायक ना म्हणटा, आपणाक कितें तरी बरें दिसतालें म्हणटा. तेन्नाच्यान आपणाचें जिवीतूच बदललें. 15 दिसांनी आपणाचें जिवीत बदललें म्हणटा, विदीन 15 days. जेन्ना आपणाक थ्रू वसिपर मेवलो तेन्ना. आमचें जिवीत केन्ना बदललां? आमचें जिवीत केन्ना बदललां? केन्ना खरो जेजूची वळख उतरांसून मेवली तेन्नाच आमचें जिवीत बदलोंक ना? उतरांसून. आं? मागीर आमकां हांगा थंय वचोंक खंय दिसतालें ना न्हू. आमकां तें देवाचें उतर घेवन बसलें, वाचलें देवाचें उतर, एक बरें सॉंग्स म्हणलें प्रेज एंड वर्शीप, जिबेचेर देणें उरलें न्हू. हांगा थंय वचपाचें अशें दिसनासलें न्हू. जेन्ना खरें वळख मेळ्ळी जेजूची उतरांसून तेन्ना. आतां आमी कितें शिकतालीं? काकूट. जेजूची आमकां खरी वळख मेवळी. जेजू कोण तो? जेजू म्हज्या पासत कितें केलां तें ऑलरेडी करून दवरलां म्हणटकूच आमकां दिलां जाल्यार सगळें आमी कितें म्हणपाक जाय? हारगा. हारगा तुका जेजू तुजे काकुती खातीर. आनी तुजी काकूत सदांच उठ्ठना नवी म्हणटा. नेमे कळ्ळें? ओल्ड टेस्टिमेंटान सांगता ती सदांच नवी आमचे पासत. मागीर कितें म्हणटा ताका? 14. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourself unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. 14. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखोयात. आनी थंय वेता आसतना ते नितळ जाले. हांगा कितें सांगता तांकां? गो एंड शो प्रिस्ट. कित्याक पाद्रीक दाखय म्हणटा? याज्ञिकाक कित्याक दाखय म्हणटा? हां, ओल्ड टेस्टिमेंटान आसलें याज्ञिकूच हें करताले आनी कितें जालें? याज्ञिकाक दाखोवपाचें आसलें आनी याज्ञिकांनी तांकां त्या गांवांतले भायर काडलेले न्हू. पयशिल्या गांवांत कोणी धाडलें तांकां? याज्ञिकाक. आतां तांकां भितर घेवंक जाय जाल्यार कोणाक दाखोवचें पडलें? कोणी धाडला तांकांच दाखोवचें पडटा न्हू. म्हणून तांकां सांगलें दाखय तुमचें आंग वचोन याज्ञिकाक. पूण जेन्ना तांकां जेजून सांगलें तेन्ना तें बरें जाल्लें म्हण हा ऑन द वे म्हणटा. वाटेक बरें जालें. पूण तें भावार्थान गेल्लें न्हू.
ते सांगून येयले न्हू, तूं कितें सांगता तें हांव करतलें. आमी जेन्ना प्रेयराक वयता तेन्ना सांगता, जेजू तूं गुरुजी म्हजो, तूं कितें सांगता तें हांव करतलो. अशें म्हणून आमी केन्ना गेल्या प्रेयराक? आमचें मत, तूं कितें सांगता म्हाका आज पासून तें हांव करतलो. तेंच्यांनी तें डिसिजन घेवन येयल्लें, तूं कितें सांगता न्हू आमी तें करतले. तूं कितें सांगता तें म्हणजे गुरुजी ताका लागून हेज्यानी म्हटलेलें, गुरुजी म्हणजे तूं कितें सांगता तें हांव करतलोच. आनी ते मागीर कितें केलें तेंच्यांनी? केलें न्हू. जेजून सांगलें ताका वच आनी याज्ञिकाक दाखय म्हणून, ते दाखोवपाक गेले न्हू. अशी भिरांत नासली थंयसर वचपाक दाखोवंक. तांकां हांकां अशें मारूं शकतालो न्हू पाद्री. आरे बरें नासतना हांगा येयलें, आपणें तुमकां भायर काडलेलें आनी तशें येयलें. पूण तेंच्यांनी कितें भावार्थ, जें कितें तुवें सांगलां तेंच करतलो म्हणून ते भावार्थान गेले आनी त्याच भावार्था वरवीं ते वाटेकूच बरें जालें. आतां हांगा आमकां कोणी मॅडिसीन घे सांगलां? एक सिकनेस येयलें म्हणटकूच डॉक्टरान. आतां आमकां कोणी सांगूंक जाय बंद कर म्हणून? डॉक्टरान सांगूंक जाय. जेजू सांगता आमकां, तूं जेजू म्हटलें म्हणून. आमकां आतां डॉक्टरान सांगूंक जाय न्हू मॅडिसीन तूं ऑलरेडी बरें जालां म्हणून. आमी कितें करता? आमीच बंद करता आनी मागीर देवाचेर घालता न्हू. आमचे कडेन तितलो फेथ आसा, भावार्थ आसा तितलो. हांगा न्हू सारकें नोट कर. आतां ताका कोणी सांगलेलें? पाद्रीन सांगलेलें तांकां त्या गांवांतले पयस रावा म्हणून. मागीर जेजून सांगलें ताका वचोन आंग दाखय, तुका सांगलां ताकाच वचोन आंग दाखय आनी तुमी गांवांत भितर सरा. हय न्हू. आतां आमकां कोण मॅडिसीन दिता? डॉक्टर दिता. आमी डॉक्टरा कडेन वयचें पडलें न्हू बरें जालां काय चॅक करपाक. आमी कोणा कडेन वयता? जेजू आमकां ऑलरेडी सांगता. आतां जेजून सांगलां म्हणटकूच डॉक्टरा तोंडानसून जेजूच उलयतलो न्हू, तूं मॅडिसीन बंद कर म्हणून. आमी रावता आनी मागीर कितें जालें म्हणटकूच कोणाचेर घालता? प्रिचरांचेर घालता. घालिना? तुवें सांगलें न्हू जेजूच्या गायन तूं बरें जालें. ओके, जेजून ताका थंयच सांगलेलें तें थंयच रावूं येता आसलें न्हू. तुमी बरें वचोन याज्ञिकाक दाखय. आमी बरें जालें, कित्याक वचों येता? तें जायनासलें तशें सांगपाक तांकां? हां, पूण तें जेजून सांगलें तेजें ओबे केलें न्हू. आमी ओबे करपाक जाय. आमकां कितलेय प्रिचरांनी सांगूनी तुमी बरें जालें, पूण तुमी कन्फर्म करपाकूच जाय. डॉक्टरान तुमची मॅडिसीन बंद केली म्हणून कन्फर्म करपाचो. हो घोलियात आमच्या जिवितान. मागीर आमी टेस्टिमनी दिवंक जाय न्हू. आय एम ऑलरेडी हील. हो डॉक्टराचो रिपोर्ट. आमी खूब कडेन आयकलां. आमी देवाच्या उतरान येयले म्हणटकूच आमी हय आमी एक्चुली खरेंच बरें जाता, पूण आमच्याच भावार्था वरवीं बरीं जाता न्हू. काय जेजून म्हटलें म्हणून जाता आमी बरीं? आमच्या भावार्था वरवीं. इतलो भावार्थ आसा काय आमकां त्या सिकनेसांसून भायर सरपाक? आसा? नाजाल्यार आमी इतलो भावार्थ आमचेशी आसा जाल्यार आमी कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरान. पूण आमकां डॉक्टरान जशें आमकां रिपोर्ट दिला डॉक्टरा कडेन वचोन आमचो रिपोर्ट कन्फर्म करूंक जाय. जेजून जर आमकां सांगलां डॉक्टरान तोंडानसून जेजूय उलयतलो. इतलो भावार्थ आमचेशी आसूंक जाय. आमी जाय थंय आमकां जाय थंय करता आनी मागीर बील कोणाचें सोडटा? बील कोणाक दिता? आमकां जाय तें करता आनी जेजूक दिना बील. तुवें केलें म्हळ्यार तुवें सांगलेलें म्हळ्यार सगळें बील जेजूक फारीक कर म्हणटा आमच्या उतरानसून. सो आमी मातशें सोयरानान येवपाक जाय. खरें येवंक जाय आमी. कळटा? हां, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता आयज तें कळटा. आमी आमच्या जिवितांत घालपाक जाय. एक जेजू कितें सांगता तेंच आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय आमच्या जिवितांत. मागीर कितें जाता? हे रस्ते सगळे आमकां फाटल्यान येता. बरेंपण बीन जाय तें. मागीर कितें जाता? 15 and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. तांतलो एकलोच आपूण बरो जालो म्हूण
देकोना फुडें देवकोना फुडें देवाक देवाक व्हडल्यान व्हडल्यान वाकाणीत परतून आयलो. वाखाणीत परतून आयलो. आयलो. कितले जाण हील जाल्ले? सगळे 10 जाण. कितले जाण परत येयले? एकलोच परत येयलो न्हू. आमी कोणटी 10 जाण काय आमी एकली? आं? आमी कोण? आमी देवाक आमची ल्हान बसून जाल्यार टेस्टिमनी जाय न्हू जेजूक. हांगासून कळटा न्हू आमी जोण एकल्यानी आमची गोवायकी सांगपाक जाय म्हणून. हांगासून कळना. जेजू विचारता पळय ते मागीर फुडले लायनीन विचारता तो. जिजस आन्सरींग देम, वेर देर नॉट 10 क्लेन्स बट वेर आर 9. म्हणजे जेजू विचारता. जेजू आमकां विचारतलो न्हू ना. गोवायकी गरजेची टेस्टिमनी दिवपाची गरजेची सारकी. हां, टेस्टिमनी दिवपाची काय भिवपाची? देवता सांगता नाका गो दिवंक. ताका खबर आसा न्हू तुजे गोवायकी वरवीं कोणाक तरी बरेंपण मेळटलें म्हणून. आतां एकल्याचें जायते जाणांक बरेंपण मेळ्ळा. ती बेबी म्हणटाली घोवाक ती तेज्या दुसऱ्या चेडवाक मेळ्ळी तेज्या. म्हणजे जशी आमी जितली गोवायकी दिता ती आमची गोवायकी कोणाक तरी बरेंपण मेळटलें. ताका लागून जेजू म्हणटा 9 जाण खंय गेले? आपणी 10 जाणांक पेकोणी दिल्ली न्हू. आमी जर हांगा उबे रावंक चान्स मेळना जाल्यार आमी 1 to 1 सांगूं येता न्हू कोणाक वचून. शेजाऱ्याक बीन पळय गो म्हाजें अशें जालें. हां, सांगूंक जायना आमची गोवायकी. पूण आमी सांगता. म्हाका उडास येता जेन्ना हांव टच जाली, जेन्ना हांव जॉयन दीस डॉक्टरान सांगलेलें म्हाका लायफ टायम टॅबलेटी घेवच्यो पडटल्यो म्हणून. जेन्ना देवाच्या उतरान भितर सरली, देवाचें उतर आयकूंक लागली, एक मॅसेज देवाच्या उतराचेर रावली तेन्ना बरी जाली. हांव जेन्ना सांगताली कितलो लोक येतालो जेजूशी. हांगा मातशें पयस पडटा, म्हापसा पावोंक जाय आसलें. आमी सांगूंक भोंवतालीं जेजून बरें केलां. केन्ना वचोन सांगूंक जायना कोण मातसो पिडेस पडलो न्हू तेन्ना कितें आतां लायफ जाय पडटा न्हू. कितें तरी करूंक जाय न्हू. आतां जेजू सांगता जाल्यार म्हणया त्या वक्तार. आनी जें बी आमी घालता तें बेश्टें वचना. समजता? आतां तुमी बी घातल्यान न्हू, आतां बी घातल्यान पूण थोड्या तेंपान तरी तें बी हांव खूब जाणांक आमी बूक दिल्ले न्हू. तें बूक तेन्नाचें वाचूंक ना पूण आतां वाचता ती आनी पळयता ती मिलाग्री तेंच्या जिवितान. आमी जी कितें बी घातलां तें केन्नाच बेश्टें वयचें ना. आयजाय 55:10-11 कितें म्हणटा तें पळोवया आमी. आमचें बी आमी म्हणटा आमी आपयले कोणाक आमी देवाचें उतर सांगलें यो पूण तें बेश्टें वयचें ना. वयतलें बरें बेश्टें. पूण आमकां कितें आमचें काम कितें जालां गोंयान? प्रीच न्हू. आमचें काम कितें? देवाचें उतर परगटपाचें न्हू. शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवपाचें, बरी खबर न्हू. बाकीचें काम कोणी किल्लोन हाडपाचें? पळयत आत्म्याचें. आमी कितें तो किल्लोन हाडच्या पयलीं आमी आमचे रंग बियो घालता थंयसर. तुजे कडेन ते मागीर पळयतात मग आमच्या जिवितान काम जातलें? हां, आमी ते येयना डायरेक्ट म्हळ्यार येतली काय येवची ना. आमी कितें करपाचें? आमचें काम देवाचें उतर सांगपाचें, बाकीचें काम पळयत आत्म्याचें. फेकोणी कोण करता? आमी पळयत आत्मा करता न्हू. For as the rains come down and the
snow fall heavens and return not neither but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to sower and bread to the eater. कितें म्हणटा? पावस आनी बरफ पडटा तो बेश्टो वचना म्हणटा न्हू. कितें म्हणटा? तूं जें देवाचें उतर दिताय तें बेश्टें वयचें ना. पावस असो म्हणटा पावस आनी बर्फ पडटा तो बेश्टो वचना. नॉट रिटर्न नायडू बट तें उदक घालता जमनीचेर आनी तें हें करता बी किल्लो धाडटा आनी भुकेल्यांक भाकरी दिता न्हू. कोंकणीन वाचून पळोवया, तुमकां सगळ्यांक कळटलें. मातशें आयकून दवरा कितें सांगता तें. जशें पावस आनी बरफ मळबाठान पडटा आनी बेश्टें परतून वचना. बगर उप्याक बी आनी जेवपाक जेवण दिवंक जमीन शिंपता. ती सुफळ करता आनी बी किल्लायता. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खुशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फॉर्मायला तें शांती पावयल्या शिवाय निरफळ जावं मोजेशी परतून येना. कितें म्हणटा? आमी पळयलां पावस पडटाना, पावस पडलो, स्नो पडलो, बर्फ पडलो तेन्ना खंय आमकां झाडां दिसना. थंय झाडां दिसना दिसता न्हू. तशेंच आमचें म्हणजे देवाचें उतर जें तोंडानसून भायर सरता तें बेश्टें येवचें ना म्हणटा. बेश्टें येतलें म्हणटा पूण आमी थंय रंग बी घालता न्हू. येयना तें बी येवचें ना. कोण म्हणटा? देव म्हणटा म्हजें उतर जें तूं बरयलें उतर उलयताय तें उतर किल्लोल्या शिवाय परत येवचें ना. आमी कितें करता? ब्रेक दिना. आमी न्हू देवाचें उतर म्हणपाक न्हू फाटीं ना. आमी सगळीं देवाचें उतर म्हणटा पूण दिसना देवाचें उतर काम करिना. मागीर सोडून दिता न्हू, गिव अप दिना लायफान. पूण देव कितें म्हणटा? म्हजें उतर जें तोंडानसून भायर सरलें तें काम केल्या शिवाय परतें आपणाचें येवचें ना म्हणटा. आतां काम करतलेंच जाल्यार आमी तें देवाचें उतर उलोवपाक आनी भावात धरपाक जाय न्हू. ती बी जशी आमी शिकतालीं, बी जी घालता आमी भावात धरता न्हू. नाल्ल आतां नाल्ल घातलो आमी म्हणटा हें केन्ना येतलें सदांच म्हणटा. येवचें ना म्हणटा. आतां एक जर हो संवसारांतलो नाल्ल तर जमनीर घालात आमकां भावार्थ आसा हे कितल्या वर्सांनी येतलेंच म्हणून. तें बेश्टो मोडचो ना म्हणून जाणा न्हू. ती बी मोडची ना म्हणून आमकां खबर आहा. आमी उदक घालता, सारें घालता आनी आमकां खबर आसा हो माड आमकां नाल्ल दितलोच म्हणून. खबर ना? कितलीं वर्सां जालीं तरी पासून. तसोच देव म्हणटा हें म्हाजें उतर जें तोंडानसून भायर सरला, आमच्या तोंडानसून भायर सरता तें बरयल्लें उतर तें परतें केन्नाच पीक दिल्या शिवाय येवचें ना फाटीं. पूण आमी गिव अप दिता न्हू. दिना. आमी म्हणपाचें काम करता. आमकां सांगलें कोणी म्हणून म्हणटा पूण आमकां दिसना जाल्यार आमी कितें म्हणटा? ना. कितें बी घालता? आतां बी घातली तुवें मागीर जायना. कितें किल्लातलें जायनात किल्लातलें. पूण आमी बियो कसल्यो घालता देवाच्या जिवितान. आतां आमी दुसऱ्याच्या जिवितान पासून जेजू दुसरो येयलो तांकां तेच्या जिवितान कसल्यो बियो घालतालो. जेजूच्या जिवितान दुसरे मनीस येवंक ना. बेरे थोटे कुड्डे बीन तो कितें म्हणटालो? त्योच बियो घालतालो तांच्या जिवितान. त्यो केन्नाच तेंच्यो बियो देवचाराचे इन्स्ट्रुमेंट आमी घेवपाक जायना. हे देवचाराचे सगळे
आमी ती उचारूंक जायना. आमी कितें म्हणटा, येयलो सोरेकार. आं हां आमी कसल्यो बियो घालता तेच्या जिवितान. हां जेजू तो पळयतालो काय, जेजू सारको तांकां आतां कोण येयलो कुड्डे ताका दिश्टी पडटा, तो बरो जाला. दाखोडकार ताका दिसतालो तुमी बरें जालें चलो म्हणटा तो. जाणा न्ही ताका जेजू दिसतालें न्हू थंय आसतना ते. पूण तोच कितें सांगता, तुमी बरें जाल्या. आमी त्या जाग्यार आसल्यार कितें म्हणटले आसले, आरे हांवें प्रे केलें आनी बरोच सांगना तो. बी कितें घातली मागीर कितें वाडटलें, जायना न्हू. चोत्रायेन आमी कसली बी ओंपता आमच्या जिवितान वा दुसऱ्याच्या जिवितान चड गरजेचें आसा. जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन वयता तेन्ना डॉक्टर म्हाज्या जिवितान कसली बी ओंपता. बरी बी वखदा अनकरप्टेड सीड काय मोरता तसली बी करप्टेड सीड. सो आमी ती बी घेवन परत उचारूंक जायी. त्या उचाराचे जेजू उचारतालो. जेजू पिडा रोग म्हणटालो न्हू. बायबलान कितें म्हणटालो, पिडा रोग म्हणना, नांव घेता दुयेंसाची. खंयचो तरी दुयेंसाचें नांव घेता. पिडा रोग तेन्ना दुयेंसां नासली आसतली, नांव नासलें आसतलें. आसलें पूण तो उच्चारिनासलो. पूण आमी कितल्या फारा उच्चारता, कितल्या फारा आमी ताका बी घालता. ताका एकदांच बी दिल्ली आमकां डॉक्टरान, ताका कितल्या फारा आमी उदक घालता. घालिना. आमी म्हणटा पेस पिडा रोग, आमी सारकें नांव घेवन जिवी कोत्ता. रोमन 7 आहा, पातोक मेलेलें आसलें पयलीं. पातोक संवसार रचलो तेन्ना पातोक मेलेलें आसलें. पातकाक जीव केन्ना येयलो, जेन्ना कमांडमेंट येयलें तेन्ना न्हू. न्हू ब्रदर, जेन्ना कमांडमेंट येयलें तेन्ना पातकाक जीव येयलो न्हू. पयलीं पातोक मेलेलें आसलें. पातोक मेलेलें आसलें. पातोक आसलें पूण मेलेलें आसलें. जेन्ना आमी उच्चारलें तेन्ना ताका जीव येयलो. तशेंच जेजू म्हणटा आपणीन दुयेंस पिडा खुर्सार खेळ्ळा. पेस पिडा रोग न्हू. मॅथ्यू 8:17 म्हणटा. कितें म्हणटा, आपणीन सगळे दुयेंस पिडाचो खुर्साचेर नाश केलेलो आसा. तो मेलें न्हू दुयेंस. आयजाया प्रवादीनूय बरयल्लें आसलें तें. जेजून खुर्साचेर आमचो पेस पिडा रोग घेवन मेला. इन्फिनिटी 53 न्हू. आनी मॅथ्यू 8:17 आहा. ताणें आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें पाळोवन आयलें. कितें जालें, जेजून आमच्यो भलायक्यो पिडा रोग खंय घेवन मेलो. मेलो म्हणजे तेज्या वांगडा मेलो न्हू रोग सगळो आमचो. आतां जिवो कसो जाता आमच्या मदें. आमी तेच सांगता तो. पातोक ऑरोमबॅन म्हणटा पातोक मेलेलें आसलें. रोमन 7 चॅप्टरान त्या. आनी पातोक केन्ना जिवें जालें, जेन्ना उच्चारूंक लागली तेन्ना. तशेंच दुयेंस पिडा पळय, दॅट इट मायट बी फेलफूल वीच वॉज spoken by Isaiah the prophet, saying himself took our infirmity and bear our sickness. कितें म्हणटा, आमची इन्फिनिटी म्हणजे दुयेंस पिडा, सिकनेस. दुयेंस घेवन आमचो खुर्साचेर जेजू मेलो म्हणजे दुयेंसूय मेलें.
दुयेंस मेलें जाल्यार जिवन कशें जालें म्हणटा तर आमी दुयेंस मेलें म्हणटाले जितें कळ्ळें आमच्या मदीं दिसता न्हू आमकां सांगिना आमकां लोक कित्याक ते आमी उचारता आनी ताका आमी जिवें करता आमी ताका आफोवन हाडटा एक दुयेंसाक नांव दिलें आनी तें आमच्या मदीं जिवें जाता आमी तें इन्फिनिटी म्हणपाक जाय एक दुयेंस पिडा रोग आहा डॉक्टरान दुयेंस पिडा सांगलेली आसा नांव ना ऑलरेडी खुर्सार खेळयला मेला न्हू दुयेंस हां सो आमी आतां कितें म्हणटली कसली बी घालतली डॉक्टरान एक सांगलें तीच बी आमी परत घेवतली ना आमी डॉक्टरान सांगलें हांव जेजूच्या गायांनी बरें जालां आमकां सगळ्यांक खबर आहा न्हू आमी सगळीं जाणां एवरी मंथ येता 1 Peter 2:24 खबर आहा सगळ्यांक कितें म्हणटा 1 Peter 2:24 खुर्सान जेजून म्हजें पातोक आपल्या खुर्साचेर उबारून येलें कित्याक आमी पातकाक फाट करून जियोच्या खातीर नित्यवणपणाचें इंग्लीश आनी त्याच्या गायांनी आमी बरी जाल्या आमी बरी जातली जावपाचें आसा हां जाल्या न्हू ऑलरेडी सो आमी कोणी मुटलें जाल्यार तुका असलें दुयेंस जाल्यार कितें म्हणटली हें हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या तेन्ना कितें जातलें कसली बी वाडटली आमच्या जिवितान बरी जाल्या ती न्हू हां सो आमकां कितें जाय आमच्या जिवितान कसली बी वाडलेली जाय तीच आमी उचारूंक जाय कितें जाय आमकां बरेंपण जाय जाल्यार आमी बरेपणाचें जिवीत उलोवंक जाय न्हू आमच्या भितर हां कितें म्हणटा तुमचे कडेन सांगता कसली बी उलोवंक जाय आमी हां ऑलरेडी जेजू दुयेंस पिडा घेवन आमच्या खुर्साचेर मेला आमकां दुयेंस पिडा ना एक भयण फोन करता केन्ना कितें जालें न्हू फोन करता हांव तिका डायरेक्ट कितें म्हणटा हाय यू ऑलरेडी ब्लेस मुगो यू आर ऑलरेडी हील सिस्टर म्हाका तुजी ही उतरां बरी दिसता म्हणटा तें म्हाका कितें सांगता हांव केन्नाच आयकना आमी तशेंच करूंक जाय कोण कितें सांगता न्हू वायट तें आमी आयकूंक जायना आमी कितें आमकां जेजून कितें सांगलां कितें बरोवन दवरलां तेंच उलोवंक जाय जेजून आमकां सांगलां आमीच ब्लेस काय सगळींच ब्लेस सगळीं ब्लेस मागीर कोणी आतां कितें सांगलें हे ना गो तूं ब्लेस गो तूं देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें गो उलोवंकूच दिवंक जायना त्यो रॉंग बियो म्हाका हें जालें ना गो जेजून तुजें दुयेंस घेवन ऑलरेडी मेला गो तूं जेजूच्या गायांनी बरें जाला गो म्हणून सांगूंक जाय भिरांतीच्यो बियो आमकां येना येता न्हू आमी जेन्ना उचारता न्हू भिरांत येता आमकां आमी जर म्हणीत 2 Timothy 1:7 कितें म्हणटा आमकां 2 Timothy 1:7 आमी ती भिरांत येवच्या पयलीं बी आमच्या भितर पडच्या पयलींच कितें उलोवंक जाय देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना घटायेचो बुजवणेचो आनी आप दमाणेचो थीर मोनाचो आत्मो दिला आमकां देवान एक हांव सिरीचेर एक टेस्टमेंट आयकताली एक ब्रदर म्हणटा पूण हंटेड हावट भुताच्या घरान वयतालो भुतां रावता पळय तसले आनी आपणाक खूब आवडटा म्हणटा ते भुतांच्या घरा वचपाक आनी आपण भुतां पळय आसता थंयसर आपणाक खूब आवडटा वचपाक आय एन्जॉय इट म्हणटा तो आपणाक म्हणटा आनीक 2 यूथ आसले वांगडा आवाज म्हणटा भितर येयलो कितें पडलेल्या भाशेन तो भिवंक ना ताका भिरांत येयली पूण तो कितें म्हणटालो नाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना व्हडल्यान म्हणटालो म्हणजे तो कितें करतालो जी पळय भिरांतीची बी तिच्या भितर येवंक सोदताली ते बियेक थंयसरूच तो मारून उडयतालो तशें मारून उडयता म्हणजे तो देवाचे उदक उलयतालो न्हू ती भिरांत पयस केली
आमकांय तशी कसल्याय कामांक आमकां तशेंच जातलें, पूण आमी त्यो वायट बियो आमच्या भितर येवपाक दिवंक जाय. तेज्या पयलींच आमची अनकरप्टेबल बी आमी ओंपपाक जाय. तो भाव कितें करतालो, ही मरणांतली बी ओंपतालो न्हू थंयसर, वयच्या पयलींच भितर आवाज येना म्हणून भिरांत येयली न्हू, बेगी बेगीन देवाचे उतर उलोवपाक लागलो. थँक्यू लुसवे. म्हाका भयण सांगतालो न्हू, काळोखाची भिरांत. म्हाका न्हू काळोखाची भिरांत आसली. आतां म्हणजे जेजू आहा न्हू वांगडा, आनी हांव गाडी न्हू रातची केन्नाच चलयनासली. टू व्हिलर चलयता केन्नाच चलयनासली. म्हाका कळना ते लायटीची भिरांत येताली, कितें तरी आसतालें, पूण हांव केन्नाच चलोवंक वचनासलें. रातचें न्हू हांव येना, हांव गाडी चलयना, तूं वताल्यार येता म्हणटाली फ्रेंडांक बी. एक दीस अशें जालें, आमी न्हू आमचो कजन आहा, तेणें फ्लॅट हांगा भाड्याक घेतला. तेणी तो आमकां केन्नाय व्हरतालो, म्हाका भयणीक, तेज्या कजनांक, म्हज्या कजनांक, तेज्या बायलेक, आवयक. ते दिसा अशें तो गाडयो वतालो आनी हांवें ते दिसा गाडी घेतलेली. मागीर आमी त्या वटेनसून आमकां लागीं घरा येवपाक म्हूण हांवें टू व्हिलर घेतलेली आनी ती फोर व्हिलरान गेली. आनी आमी रावली आनी आमी कितें खाल्लें. ते चेडूं धाकटें आसलें 2 वर्साचें कितें, ताका वोकोंक स्टार्ट जालें. तें थारोच ना जालें रातचें. ती डॉक्टरागेर गेली हॉस्पिटलान आनी डॉक्टरान सांगलें ताका आतां कितें तरी जेवपाक पेज दिया. आतां पेज खंय हॉटेलान मेळटली आमकां, म्हणून ती काळंगूट गेली. कांदोळीम टू काळंगूट ती गेली. आनी रातची 1-2 जातली तेन्ना लेट जाली खावूंक. आतां तो जाता ती म्हणटा कितें, मामी आमची आमी रावच्यो ना, आमी या. आतां म्हाका टू व्हिलर घेवंक जाय न्हू रातची, सकाळचें परत येवचें पडटलें. आनी 1-2 वरां जालीं आनी पावस पडलेलो आनी ते शेकाऱ्याचें हें आसलें आनी गाडी पार्क केली थंयसर. आतां कितें जालें, हांव नकळो ती गाडी म्हाजे कडेन येवची ना म्हणून तो कजन म्हणून तूं म्हाज्या तूं फुडल्यान वच, हांव फाटल्यान येता आनी या आमी म्हणलेलो. आनी गाडी आतां गेलें हांव सकयल, तो गेलो येता म्हणून. गाडी स्टार्ट मारता तितली गाडी पडटा, कित्याक ती रोंबल्या आनी म्हाजे कडेन जायना. आतां हांव जेजू तुजें एंजल म्हाका दवरल्याय न्हू, जेजू तुजें म्हाका एंजल दवरल्याय न्हू. आतां कितें म्हाका भिरांतूय येता, काळोख जाला न्हू आनी हॉटेला कडेन तें भिरांत येता म्हाका. पूण हांव म्हणटा जेजू तुवें म्हाका एंजल दवरल्या म्हणटा वन वर. आनी 2 जाण वेटर आसले. हांवें म्हणलें भैया मेरी गाडी जरा निकाल के देता है. ते म्हाका अशें पळोवपाक लागले. आतां म्हाका भिरांत येता म्हाजे कडेन, पूण ना जेजू तुजें एंजल ते, जेजू तुजें एंजल ते म्हणीत रावलें हांव. कित्याक म्हाका भिरांत येता न्हू भितर, भिरांत येताली म्हाका. पूण तेंच्यांनी खरें म्हाका गाडी काडली आनी दिली. आनी हांव सगळे वाटेक जेजू तुजें एंजल आहा सगळे वाटेक म्हणीच गेलें. देवान आमकां एंजल दिल्या न्हू हजारांनी न्हू सव करपाक आमकां न्हू. हेब्रू 1:14 म्हणटा देवान आमकां एंजल सव करपाक, आमकां तारण हाडटल्यांक तारण हाडूंक दिलेलें आसा. तारण हाडूंक आमकां एक आदार दिवपाक. सो तेन्ना म्हणजे आमकां भिरांत येतली तेन्ना आमकां कितें तरी वायट आसा तेन्ना आमी आमच्यो बियो ओंपपाक जायो. चड करून एकदां चलपाक बीन खूब चलपाक बीन पांय कितें सांगता तुमकां, कितें म्हणूंक जाय मागीर तेन्ना, हे माय लेग इज व्हेरी स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग म्हणून कितें जातलें. आमी कितें म्हणटा पयलीं बी कसली घालता, हांव येयना गो म्हाजे पांय दुखता गो म्हणटा न्हू. म्हणिना बी कसली घालता पयलींच म्हण माय लेग इज व्हेरी स्ट्रॉंग, म्हाजे पांय जाणा इतले गोट आहा स्ट्रॉंग जाल्या सारके. हांव मोजेस 130 वर्सां खंय एकलोच खंय दोंगर चडलो खंय. आमी चडची ना, आमी चडोंक जाय न्हू. मोजेस चडलो जाल्यार म्हाजे पांय कोणाचे, जेजूचे, जाल्यार आय कॅन डू ऑल थिंग्स हू स्ट्रेंथनिंग मी. आमी पयलींच बियो घालता मागीर त्यो आमी लुवता. घालिना पयलींच बियो घालता न्हू. हांव पयलीं न्हू जेवणाक बीन खूब बियो घालताली. जेवणाक वॅज पयल्यार म्हाका वॅज नाका म्हणटाली. मागीर कितें जातालें म्हाका जेवंकूच वचनासलें.
कित्याक म्हाका जेन्ना कळ्ळें हांव ह्यो बियो घालता पयलीं स्टार्टींग म्हणून म्हाका जेवंक खपना. हें एक्चुली म्हाका सोलापूर कळ्ळें, थंय जेवण पयलें. मागीर तेन्ना जेजू हांव जेयता वेज, हांव कितेंय जेयता, हांव किऱ्यानूय जेयता म्हणपाक लागली. आतां किऱ्यानूय जेयता हांगा बसून म्हाका आतां संवय जाय. कित्याक पयलीं हांव बियो घालतालें म्हाका हें जेवण नाका, म्हाका हें जेवण चलचें ना. या आमी खंयचो तरी जेवया भायर. तुमी म्हणटा काय हांवूच म्हणटाली म्हणटा न्हू. आतां म्हणून आमी कितेंय खाता जेजू वांगडा. जेजू वरवीं आमी कितेंय खावंक शकतात पळय, जेवंक जातलें. जायते खूब आमी अश्यो बियो घालता आमच्या लायफान, दुसऱ्याच्या लायफान, आनी मागीर आमी कितें करता, कोणाक ब्लेम करता, देवाक नाल्यार दुसऱ्याक ब्लेम करता. आनी देवाकूय ब्लेम करिना आमी, करिना? करता न्हू देवाक. आमचे अशें लोकूय देवाक ब्लेम करता मागीर. पूण आमी देवाक सिस्टम, देवाचें काम न्हू सदांच सिस्टम आहा. बेश्टेच कितें केलें म्हणून देव आन्सर करतलो? कसली भाशा उलयली म्हणून कोण आयकतलो आमची? लंडनाक गेले कोंकणी आमी मारीच रावली. कितें मेळटलें आमकां शॉपार बीन? आमी उलयता न्हू, उलयता, तोंड उगडून उलयता न्हू आमी. पूण देवाकूय आमच्या भाशा समजोवता फक्त देवाच्या उतराची आनी बरीं उतरां. आमी वयतलीं आनी कितेंय बडबडटलीं आनी देव आयकतलो आनी देव आयकना म्हणटलीं मागीर. ताका लागून आमकां हें देवाचें उतर शिकचें पडटा. देवाक आमच्या कसली भास कळटा? कोण आन्सर दिना? देवाची भुरगीं कसली भास उलोवंक जाय देवाच्या भुरग्यांनी? गिफ्ट ऑफ टंग, देवाचें उतर उलोवपाक जाय न्हू. आतां देवाची भुरगीं म्हणून कशी कळटली आमकां? संवसाराची भुरगीं म्हणून खंय कळटली? संवसाराचीच उतरां उलयतले न्हू. आमी जर देवाची भुरगीं जाल्यार देवाचेच उतर उलयतले न्हू. आमी स्टार्टींग न्हू कोणी स्क्रिप्चर उलयना, आमी जाणा हे खंयच्या ग्रुपानसून येयल्या ती. कित्याक आमी जाणा आसली न्हू खंयच्या ग्रुपान देवाचें उतर उलयताले ती. आमी एकदां पोवपाक गेली यूथ रिट्रीटाक, फाटल्यान सगळीं जाणां लूक फॉर 18 म्हणटालीं. आतां कळ्ळें न्हू आमकां खंयच्या ग्रुपान येयली ती. ही देवाची भुरगीं म्हणून कळ्ळी न्हू. कित्याक ती देवाचें उतर उलयताली. कितें म्हणटालें, सर्वेसराचो आत्मा आमचेर आसा, देवान आमकां अभिशेक केला. आमकां कळटाली खंयसून येयली ती. तशीच आमी देवाची भुरगीं आमी देवाचें एलिस्टन सांगतालो न्हू, आमी देवाची भुरगीं आनी आमकां देवाचें म्हणूंक जाय न्हू. आमकां कोणी तरी तुमी देवाची भुरगीं कशी कळटली आमची? एक्शन, वर्ड न्हू, उतरांनी, कळण्यांनी आमी देवाची भुरगीं म्हणून कळटली न्हू. जायती वर्सां एक काम मिसाक गेलेली. फादर एक शर्माव सांगतालो. एक भुरगो आसलो गरीब, तेणी न्हू संत्रां लायिल्लीं बरीं. कळटा न्हू धाकटे भुरगे अशे बसयता तेंच्या आवय पळय ना संत्रां विकूंक. आनी एक बायल वयताली नुस्त्याक कशी मोठी, तिणें कितें केलें, पांय मारलो तिजो आनी ती संत्रां उडयली. आनी धाकटो भुरगो रडोंक लागलो. आनी तितून खूब भावार्थी मनीस गेले, देवाचे प्रिचर गेले, देवाचे बोडयारी गेले, कोणूच ताका हेल्प करिना. पूण एकलो सादो मनीस ट्युशनाक हेका इंटरव्यूक वयतालो दोळ शर्ट घालून, तो बसलो आनी तेजी संत्रां सारकी डावन दिली. त्या भुरग्यान ताका कितें म्हटलें जाणा, तूं येशू हे क्या? तूं जेजू आसाय, तूं जेजू काय? हिंदीन म्हटलें, तूं येशू हे क्या? आमी अशें काम केलां, कोणी तरी आमकां म्हटलां तूं जेजूचे पाटलावदार गो, तूं जेजू गो. अशें आमी बरेंपण केलां काय? जेजूचें काम कितें आसलें संवसारान? बरेंपण करपाचें दुसऱ्यांक न्हू. आमी दुसऱ्यांक बरेंपण केलां. आमी आजुनूय सेल्फीश लायफ जियेता न्हू. म्हजी भुरगीं, हांव एक
केन्नाच आमी विजन करूंक नासतले, डिझायर करूंक नासतले. आमी आतां डिझायर करुया, आमी कोणाक तरी ह्या वर्ड्सां ब्लेसींग जाता, कोणाक तरी देवाच्या उतराची ओळख दिता आनी ताका सगळ्या तेच्या वायटांसून सुटका मेळटा. आमकां खबर आसूंक जाय आमी स्वर्गार कितें व्हरोंक सोदता, कितें व्हरतली. काय सिस्टर सांगताली न्हू शरण, आमी स्वर्गार कितें व्हरतली? गिरेस्त आं गिरेस्त न्हू, रातान दीस काम करून आमी व्हरची ना सगळें. हां, मागीर रातान दीस कित्याक काम करता तर? बायबल म्हणटा आमकां कितें जाणा, एक आसरो आनी 2 जोडी कपडे. प्रभावान म्हणटा न्हू, एक पिड्याची खोप बसून आपणाचें आसलें आनी प्रभाव एक आसरो आनी 2 टायम जेवण आनी 2 आंगोसरां आसल्यार पुरो म्हणटा न्हू. बायबलान सांगिना आमकां? हां, खूब एकूच म्हणटा, 2 म्हणटा न्हू, 2 आसल्यार एकूच. आं, तें न्हू, प्रभावान आसा दिसता म्हाका. प्रभावान आमकां एक खोप पुरो म्हणटा रावो, ते न्यू टेस्टमेंटान सांगता. खंय वयताना म्हणून सांगता तो. जेन्ना तूं देवाचें उतर परगोटूंक वयताय न्हू, तेन्ना तूं बुटी पोटली घेवन वचनाका म्हणटा. हां, दाणो वाणू बीन कांय ना. कित्याक कामदारा दिसपटो गिरायस फावो करतलो. तुका कपडे जाय देव दितलो, ताका लागून तूं कॅरी करूं नाका म्हणटा. कितेंच जेवण जाय तूं घरान भितर वयता, त्या घरान तुका जेवण मेळटलें. ताका लागून तो कितेंच कॅरी करूना. एक्चुली मनशाक रावपाच्यो गरजो सांगता तो. एक म्हणटा शर्टर आनी कपडे 2 आंगोस्टर आसल्यार आनी जेवण 2 टायम जाल्यार पुरो म्हणटा. हितून दादोशी आसूंक जाय म्हणटा. पूण आमी दादोशी आसता हितून? आमकां एक बंगलो जालो, दुसरो बंगलो जावं आमकां. एक गाडी जायी, दुसरी गाडी जायी आमकां. मनशाचो नेचरूच वॉन्ट्स खबर जाता. पूण न्हू, जेन्ना तूं वरान वयता न्हू, जेजूच्या हितून उतरान वयता, तूं सॅटिस्फाय जाता सगळ्या हितूनी. सांगना तुमी? चड वॉन्ट्स जाय खंय दिसता? हां हां, दिसता ना न्हू. म्हाका पयलीं एज यूथ काम बीन करतालें तेन्ना म्हाका हांगा भोंवंक वचोंक जाय, हें भांगर करूंक जाय, तें करूंक जाय, सारकी संवसाराचे हितून आसली. जेन्ना म्हाका जेजू मेळ्ळो, हांव म्हणटा सारकी सॅटिस्फाय खंय आसा पुरो. म्हाजी भयणूय अप्रूव्ड आमी कशी कोत्ताली ती जेजू मेळच्या पयलीं आमच्या लायफान. आनी जेजू मेळोन आमचें जिवीत कशें जालें तें आसा तितून सॅटिस्फाय जावपाक शिकली. पूण खूब आसलें थंय कमी केन्नाच जावंक ना लायफान. बरें भोंवपाचें बीन, भोंवंक वचपाक आसपाचें, खूब टूर मारपाक बीन पयस फ्रेंडां आसलीं न्हू, ती बीन सगळीं आपुणूच डिझायर केली. ताका लागून न्हू हांव केन्नाय सामर्थ्यान वस्तुरीचे आयकता ती सॅटिस्फाय जाली. आनी तुजे कितले गो आसले? 7 सव आनी 7 हेजे कडेन आसले. पूण तो पासून जो गो नासलो, पूण ती जेन्ना जेजू मेळ्ळो तिका सॅटिस्फॅक्शन जालें. आतां कोणाय जर वॉन्ट्स वाटा जेजूच्या मोगान पडा, म्हणजे तेच्या उतरान पडा, सगळें सॅटिस्फॅक्शन कितें आहा तितलें तूं सॅटिस्फाय जातलें. फक्त जेजूच्या मोगान म्हणजे तेच्या उतरान कंटिन्यू राव, पळय तुजें जिवीत कशें जातलें. कितें तरी आमकां उणें खंय दिसता म्हणून आमी सोऱ्या फाटल्यान, ड्रग्सा फाटल्यान पडटा न्हू, धांवता न्हू. हां, धांवना? कित्याक आमच्या भितर तें उणेंपण आसा. आनी हें उणेंपण कोणूच तुज्या संवसारान सोरो न्हू, खंयचेच मनीस घोव बायल तुज्या जिवितान हें मोग दिवचो ना. फक्त जेजूच्या मोगान पड ह्या टायमार आनी पळय तुजें जिवीत कशें जाता तें. जेजूच्या मोगान पडत जाल्यार तुका जेजूचें उतर आयकूंक लायक, जेजूचें उतर वाचूंक लायक व्हडल्यान सदांच जिवितान लायफ चेंज जातली. आमी जाणा कितले जाण म्हणटा जेन्ना हांव देवाच्या उतरान गेलो
सोरो म्हाका सोडून गेलो, हांवें सोडूंक ना सोरो. आयकूंक ना टेस्टिमनी कोणाच्यो? आपूण म्हणटा एक भाव आसलो, आपूण म्हणटा रातान दीस फक्त म्हणटा देवाचें उतर आयकूंक लागलो. सोरो ब्रदर ताका सोरोन सोडलो, तुवें सोऱ्याक सोडलें? ब्रदर हांवें सोऱ्याक सोडूंक ना, सोरो म्हाका सोडून गेलो. कित्याक तो देवाच्या उतरान आनी देवाच्या मोगान पडलो. जेजूच्या मोगान पडा. सगळ्यो वायट सवयो कितें आहा तितल्यो सोडून वयतल्यो तुमकां. एकूच काम करुया, देवाच्या उतरान रिगून रावया. आतां आमी कसल्यो बियो घालतल्यो संवसारान? आमच्या जिवितान वा दुसऱ्याच्या जिवितान कोणाकूय पळयलें जाल्यार हय ताका भुरगें ना. हां कसली बी वाडटा न्हू मागीर. हां देवान आब्रामाक कितें म्हटलें? भुरगें ना म्हटलें. हां हां आब्रामाक देवान कितें म्हटलें? तूं खूब राष्ट्राचो बापूय, फादर ऑफ मॅनी नेशन. आमी लोकांक म्हणटकूच कितें म्हणटलीं? देवा भाशेच्या देवाचे नदरेन पळयतलीं काय संवसाराच्या नदरेन पळयतलीं आमी? आतां देवाचे नदरेन पळयतले जाल्यार लोक आमकां कितें म्हणटलो? पिशी जाल्या म्हणटलो न्हू. हां आतां कोणी तुका डॉक्टर आगो तूं जेवच्या गायांनी बरें जालां मनीस राव, तुका तूं कितें म्हणटलो? पिशा लाया म्हणटलो न्हू. डॉक्टरान सांगलां पळय म्हणटलो. डॉक्टरान सांगलां म्हाका चलो नाका, डॉक्टरान म्हाका हें कर सांगलां तें सांग, आनी तूं म्हणटा चल जेवच्या नांवान. तुका कितें म्हणटलें? पिशा ना तूं. आं आतां कोणाकूय म्हणचें तूं भुरग्यान ए फादर ऑफ मॅनी नेशन, मदर ऑफ मॅनी नेशन. हे कितें म्हणटा? एकूय भुरगें ना आनी ताका फादर ऑफ मॅनी नेशन, खूब राष्ट्राचो बापूय. आब्रामाकूय म्हणटालो, पूण आब्रामाक ओगी रावला. आमकां कितें जाय दुसऱ्याच्या जिवितान वो आमच्या जिवितान? तेच बियो आमी घालुया न्हू. हां तेच उलोवया न्हू दुसऱ्याच्या जिवितान, आमच्या जिवितान. हय फादर ऑफ मॅनी नेशन, ए मदर ऑफ मॅनी नेशन. हो न्यू इयर म्हणटा न्यू बियो घालुया आमी. खरोच आमच्या जिवितान हो न्यू इयर जाला, एक्स्ट्रा इयर न्हू, एक चड वर्स एक वाडलें म्हणून न्हू. खरेंच न्यू न्यू उतरां, न्यू बियो घालया दुसऱ्याच्या जिवितान. यू आर एनॉयटेड, यू आर प्रिचर. आय सॉ यू प्रिचींग ऑन द पुलपीट. हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान उमेदीच्यो बियो घालया. एक तूं कोणाच्या जिवितान निराश आसा, जेजू चड मोग करता, आवय तुजो चड मोग करता, कितें दिसता मागीर एकदां खुशालकाय येना. एक कोण सॅड मनीस आहा ताच्या जिवितान वचून तूं बरी बी घाल जेजूची बरयलेली. कितें दिसता? खुशालकाय भोगता न्हू. आमी कितें करता जाणा, एकदां बियो घालता मुगो आनी दुसरे दिसा उमटून पळयता. करिना आमी? हां जातलें मागीर त्या झाडाक फ्रूट येतली. सो आतां आमी इलेक्शन दितालो न्हू. कोंबडी कितली तांतयांचेर बसता? 22 दीस न्हू, 21 days. ती सोडून दिता? हे 4 दीस जाले कोंबडीच पिलांत भायर सरना. सोडून दिता? ती पासियेसान बसता. तशीच आमी देवाचें उतर घेवन कोंबडे भाशेन एक पासियेसान बसया, पासियेसान देवाचें उतर उलोवया. एक उडास जर हे देवाचें उतर केन्नाच हांव जें उलयतां तें केन्नाच बेश्टें येवचें ना. आयजाया 55 आमी शिकल्या न्हू 11. केन्नाच हे देवाचें उतर जें हांव उलयलेलें उतर म्हणटा तो केन्नाच परतें येवचें ना म्हणटा न्हू. सो आमी त्या उतराक गोड धरून रावया, उतराक गोड धरून रावया. सगळें पास्ट लायफ आमी सोडून दिवया. इतलीं वर्सां घेवन आमकां कितें फायदो जाला ना. सो ते आमी सोडून दिवया, देवाच्या हातीन घालया. आनी आमकां जाय त्यो बियो आमच्या फॅमिलीच्या, आमच्या शेजाऱ्याच्या, आमच्या फ्रेंडांच्या, आमच्या घरच्यांच्या लायफान जाय त्यो बियो आमी वाडोवया. ल्हान भुरग्यांक यू आर एनॉयटेड, टू स्मार्ट गर्ल, टू स्मार्ट बॉय, टू स्ट्रॉंग. पडलो ए पडलो पडलो पडलो, अरे तूं स्ट्रॉंग. पडलें आतां कितें करतलें? पडलें पडलें म्हणच्या बरोबर हां तूं स्ट्रॉंग, तुजी हाडां सारकी स्ट्रॉंग, तुका कांयच जावचें ना पडल्यार बसून. हांव आमच्या घरान आहा एक चेडूं न्हू, ताका हांव म्हणटा पडलें हे यू आर स्ट्रॉंग,
माय स्मार्ट स्ट्रॉंग गर्ल म्हणटा ताका. तो कांयच जावचें ना, मागीर उठ्ठा तें. हां, स्ट्रॉंग गर्ल. स्ट्रॉंग म्हणजे कितें जातलें? स्ट्रॉंग जातलीं न्हू आमी. आमच्या हाडां स्ट्रॉंग जातलीं. उलोवया आमकां कितें जाय. आमकां वीक खंय दिसता, उठया. आय एम स्ट्रॉंग इन द नेम ऑफ जिजस. आय एम स्ट्रॉंग. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवपाक जाय. जॉयल प्रवाद्यान तांकां मारताले खंय तेंच्या शेतां घेवन वताले, जाणा तुमी. चॅप्टर 4:10 आनी 3:10. तेंचे खंय मागीर देवान सांगलें तांकां कितें जाणा, एवरी इयर तेंचें पीक वतालें चोरून, तांकां मारताले आनी इतले अस्कोट आसले ते. सगळो कोश करताले आनी बोलत्यार येवन तेंचे वताले. मागीर देव तांकां एक दीस सांगता, तुमचे भाले हेजे कोयत्यांचे भाले करा, तलवारी करा सगळे खोऱ्याचे बीन, आनी तुमी झगडोंक उबे रावा. आनी कितें म्हणत, लेट द वीक स्टे, आय एम स्ट्रॉंग. ते कितें आसले, वीक आसले म्हणून देवान तांकां कितें सांगलें, स्ट्रॉंग म्हणून. आमी वीक खंय दिसतालो आमी कितें म्हणपाक जाय, वीक. वी आर स्ट्रॉंग. गरीब खंय दिसतालो आमी कितें म्हणपाक जाय, वी आर रीच. आमच्या भितर अकाउंट आमचे फ्लो जाला, सगळे भरपूर वता. हे वर्स आमी नेवी उतरां जेजून सांगला पळय तशें आमी उलोवया. लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग म्हणटा मागीर तें कितें जाता, स्ट्रॉंग त्या वर्सा तेंचे भात चोरून व्हरना ते, जाणा. पयलीं सगळे कश्ट करताले, भरतेच व्हरताले तेंचे पीक. आतां आमच्या जिवितान देवचार आमचें कितें बरें बरें हे व्हरता न्हू, आमी उलोवया. आय एम हील्ड इन द नेम ऑफ जिजस. आय एम हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जिजस. आय एम हील्ड. उलोवया न्हू. आय एम स्ट्रॉंग. आय एम हेल्दी, वेल्दी. Nothing missing, nothing broken in my life and my family's, my children life. आमकां जाय तें उलोय म्हणून सांगलां, आमी जाय तें उलोवया. नव्या वर्सा भितर सतना बऱ्यो बऱ्यो बियो घालया. जातलें घालपाक? वर्क इन प्रोग्रेस. हां, मागीर आमी सारकी बरें रस्त्यार पयलां वर्क इन प्रोग्रेस घालता. मागीर कितें जाता थोड्या दिसांनी, सॉरी फॉर. सो आमी सगळीं कितें करया, वॉक इन प्रोग्रेस. आमी देवाचें उतर उलयच रावया. आमकां दिसतालें सिम्पटम कितें, नो आय एम हील्ड. हें देवाचें उतर बेश्टें वयचें ना म्हणून सांगलां न्हू. आनी ब्रदरूय वचून शिकयतालो. हें देवाचें उतर कितें म्हणटालो, जिवें सुडसुडीत दोनूय वाटेन पाडलें तलवार. ते दोनूय वाटेन आमच्या वचून रोमता न्हू. खंय देवाचें हें डॉक्टराचीं वखदां खंय वचना थंयसर देवाचें उतर रिकता. ताका लागून आमी देवाचें उतर उलोवपाचें गरज. आनी उलयते जाल्यार आमकां देवाचें उतर शिकपाची गरज. वाचपाची न्हू, स्टडी करपाची. स्टडी करताली न्हू सगळीं जाणां. थँक्यू जिजस, तुमी जेजूक सांगलें ना वय म्हणून. हांव तें सॉंग याद करतालें. एक सॉंग्स म्हणटलेलें आमचे एका प्रेयर सर्विसाक. केन्नाच म्हणचो ना हांव गरीब. गरीब कशें दिसता जाल्यार हांव म्हणटलो आय एम गिरेस्त. केन्नाच म्हणचो ना हांव अस्कोत. अस्कोत कसो दिसता जाल्यार हांव म्हणटली हांव शक्तिवन. हे देवाच्या उतराचेर एक सॉंग्स म्हणटाले. तूं आयकलां कोंकणीन? हांगा ना म्हणूंक आमी तें स्टार्टींग कितें तरी आहा तें. सो ते सॉंग्स अशें की आमी केन्नाच म्हणची ना. आमकां कितें दिसता तें दिसता जाल्यार आमी म्हणटली कितें, देवाचें उतर घेवन म्हणटली हांव बरो ना. केन्नाच म्हणची ना हांव बरो ना. हांव बरो ना कसो दिसता जाल्यार हांव म्हणटली जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. म्हणजे आदले देव ते आमी सॉंग्स केन्ना रिमायंड करुया. हांव रिमायंड करून सकाळीं म्हणया फाल्यां नाल्यार म्हाका ते सारके
पयलीं स्टार्टींग कितें आहा तेजें. ब्रदरान आयकलेलें सॉंग हें ना? आयकूंक ना. न्यू क्रिश्चनान म्हणटाले आमी. चल जेजूक आर्गां दिवया. सगळ्यांक कितें विचारपाचें आहा कळ्ळें? 15 न्हू. हय. सुमूत म्हणजे कायदो आसलो तेन्ना जीव आसली जिवे पूण ताका जीव नासलो. जेन्ना पातोक रिगले तेन्ना आमी उच्चारले फुडें आहा तें उच्चारले आस धरूं न्हय काय कितें तरी आशा धरूं न्हय. तेन्ना ते आशा जीव जालो म्हणटा. हे कमांडमेंटान आहा आशा धरूं न्हय. तेन्ना जीव येयलो पातकाक. तशेंच दुयेंस पासून खुर्साचेर मेलेले ताका जीव केन्ना येयलो जेन्ना आमी उच्चारले पळय तेन्ना. समजता न्हू. सगळें मेलेलें आसा. वायट सगळें मेलेलें आसा. देंवचाराचें सगळें पोत बी सगळीं मेलेलीं आसा. पूण ताका जीव केन्ना येता जेन्ना आमी उच्चारता पळय तेन्ना. समजता? कळ्ळें? रोमन्स 7:15 न्हू ते स्टार्ट. रोमन्स 7:9 पूण रोमन्सान आहा तें जाणा 7. सो तुमी घरा वचून वाचपाक जाय तो होमवर्क तुमकां. उबी रावया सगळीं. देवाक दिनवास दिवया. सुरकीचे बापा आमी तुका दिनवास आनी वाखाणटा हे तुजे शिकोवणे पासत. खरेंच आमकां गरज आसा ज्यो पोरण्यो बियो घातल्या त्यो उमटून काडून तुजी बरीं उतरां उलोवपाक आनी बऱ्यो बियो किल्लो हाडपाक. जशें आमी नव्या वर्सा भितर सरता हे नव्या वर्सा नव्यो नव्यो बियो आमच्याच जिवितान आमचेच फॅमिलीन न्हू पूण आमी दुसऱ्याचे फॅमिलीन आमी घालपाक जाय. तुवें आमकां दाखयलाय. आज जशें पातोक मेलेलें आसलें तशेंच दुयेंस पिडा जावं वायट सवयो सगळ्यो मेलेल्यो आसल्यो जेन्ना आमी उच्चारता तांकां आमी आमच्या उतरा उद्देशी हे बिये उद्देशी जीव हाडटा. आनी त्या पासून तुका उरगाटा. तुजें उतर सारकें जिवें सोडसोडीत कसलेंय काम करता आनी तुज्या उतराक कितें जायना म्हणून तसलें कांयच ना जेजू. आनी तूं म्हणटा जशें म्हाजें उतर तें तोंडांसून भायर सरता तें केन्नाच परत्यान येवचें ना काम केल्या शिवाय. आमी जाणा जीं उतरां आमकां तुवें बरयलेलीं ज्यो भासावणी आमकां तुवें बरोवन दिलेल्यो आनी ज्यो भासावणी आमी शिकता दिसपट्या जिवितान त्यो भासावणेक केन्नाच मरण ना. पूण त्यो परत परत आमी जेन्ना उचारता ते जीव येता आमच्या जिवितान. हे बियो किल्लोता ह्यो बऱ्यो बियो आनी ह्यो बऱ्यो बियो किल्लल्या शिवाय परते केन्नाच देवा शिवाय वचना. त्या पासून जेजू तूं आमकां सांगता एक बियेक टायम जावो आनी तेन्नाच आमी टायमाचेर पासियेंसान रावतली बी तेन्ना आमी भरपूर तुजें हावस तुजें भरपूर पीक आमी आमच्या जिवितान पळयतलीं. आमी जाणा तूं सांगताय जें कितें आमी ओंपता तेंच आमी लुंवतलीं. वय जेजू आमी कितें हें पयलीं ओंपलां तें आतां आमी लुंवता. त्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता तुजे शिकोवणे पासत तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर ही शिकून पवित्र आत्म्यान आमकां सादी आनी सोंपी करून शिकयली आमकां कशें ह्या संवसारीक जिवितान आमी रावता आनी कशी आमच्यो बियो आमची उतरां कशी आमची बदलप येवपाक जाय. आनी तशें आमी डिसिजन घेतलां हे नव्या वर्सा भितर सरतना आमची उतरां नवीं जातलीं देवाच्या उतरा प्रमाणे. तशें जोएल प्रमाणान कितली अस्कोत आसली देवान सांगलें तांकां म्हूण तांकां अस्कोत आसली सगळीं हरतालीं धांवतालीं लोकांक पळोवन भिरांतीन आनी जें कितें तेंच्यांनी कोश्ट केल्ले तें सगळें चोरून वतालें. ती चोरून व्हरोन तांकां देवान सांगलें म्हूण हांव शक्तिवन आय एम स्ट्रोंग. आमी जेन्ना आमकां वीक खंय दिसता आनी आमचे कडेन जायना कशें दिसता तेन्ना आमी हीच उतरां आमी शक्तिवन जेजू क्रिस्तांवर येवन आमी म्हणटलें आनी आमच्या जिवितान दिसपट्या जिवितान आमी जैतिवनाची भुरगीं जातलीं म्हणून जेजू आमी तुका वखाणटा तुका दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन.